Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. सुरकीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता दिन वाजता ह्या तुज्या वेळा पासत तुका आर्गां दिता आमकां जोण एकल्याक एकठांय केलेल्या पासत एकाच मोनाचे तुजें उतर आयकूंक आनी एकाच काळजाचें हांव तुका आर्गां दिता हे तुजे शिकोवणे पासत आदी फुडें तूं शिकोवच्या पयलीं आमकां सगळें कळोन येयल्या पासत आनी सारकें समजता तशें तुज्या ओपारीन जें आसा तें तूं आमकां सारकें त्या ओपारीन सारकें सुटावें करता हे देवक्तार कित्याक तुजें उतर जावन आसा जिवें दोनूय वाटेन पाल्ले तलवारी पासत तें रोमता आमच्या मदीं जंय कोणाची वखदां वो डॉक्टराचें वखद कितेंच पावना पूण तुजें उतर हे देवक्तार आमच्या कांय जाण जे हावडे आसा आमचे संवसारी भशेन कांय जाण आमचें जें कितें आसा तिचें तुजें उतर आयकता आनी समजता तेन्ना त्या काळजाच्या आंतऱ्याचेर निवाडो हाडटा जी चिंतना आमकां वायट रस्त्यार व्हरता जी चिंतना आमकां चिंतूंक येता वायट हे जिवीत कित्याचेच फायदो ना वो त्या चिंतनाचेर पासून हे देवक्तार हे देवाचें उतर आमचेर निवाडो हाडटा हे देवाचें उतर आमकां सुटका दिता हे सगळ्या चिंतनांसून हे देवाचें उतर म्हणटा तुका उतर धाडून मरणांतलो सुटका दिले ह्या वेळार ह्या उतरांसून आमकां एक एकल्याक जीव येता जेजू दिवंक येयला ते जिवीत सोबामपणाचें आनी आमचे भावार्था वरवीं आमी हें सगळें घेवंक शकता जी वोस आमकां जाय फक्त भावार्थ आनी तेंच तूं आमकां शिकयताय तुज्या उतरांसून जो भावार्थ आयकून आयकून येता तेच भावार्था वरवीं आमी आमच्या जिवितांत जें कितें आसा प्रश्न तुजेर आमी जाय कोश्ट आसा तेजेर आमी तुज्या उतरांसून सुटावो पायता त्या पासून तुज्या उतराक आमी पयल्यांचो व्हडट्यांतलो व्हडलो दर्जो दिता कित्याक तुज्या उतरा शिवार कांयच ना तुज्या उतरान आसा तें जिवीत जें तूं साशणीक जिवीत तें तूं दिवंक येयलाय त्या उतरानूच आमकां मेळटा त्या पासून तुज्या उतराक आमी योगा दिता आनी तुका आर्गां दिता त्या पासून जेजू तुका आमी वखाणटा आनी तुका दिन वाजता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमेन कशें आहा कशी आहा सगळीं हा व्हडल्यान सांग जाय न्हू कितें वस आसा जाल्यार आमचेशें कहो आवत येता त्या ल्हान भुरग्याक बीन विचारची न्हू तुजे कडेन ना न्हू तें ना आशा आशा करतली कितें आसा जाल्यार न्हू पळयलां तुमी म्हणजे तेजे कडेन आसा आनी आमी आतां देवान आमकां एक भुरगीं कशी आमी देवान ऑलरेडी आमकां आशिर्वादान भरलेली आसा आसा जाल्यार आमी कशें जवाब जावंक जाय आमचो ल्हान भुरग्या भाशेन न्हू आसा खरें न्हू आमचो जवाब कसो जाता आसा काय ना आसा आसा लो म्हणजे कितें मातसो भितर दुबावूय येता न्हू आं शुअर ना शुअर नाल्यार आमचें मागणें शुअर जातलें आमकां कसलें कितें करूंक जाय जाल्यार देवाच्या राज्यान आमकां कसलीच गरज आसा कसली गरज आसा देवाच्या राज्यान आमकां कितें करपाक जाय वो आमकां कितें घेवपाक जाय जाल्यार कितें गरज आसा भावार्थ आनी देवाचें उतर कित्याक भावार्थ कसो येता आमकां आयकोन देवाचें उतर परत परत आयकोन आमकां तो भावार्थ येता आनी आमी हांगा आमकां कितें करता पळयतात आमकां ट्रेन भावार्थ वाडयता न्हू आमचो कित्याक पळयतात आमकां शिकयता कितें देवाचें उतर तें सत आनी त्या उतरानूच आमचो भावार्थ वाडटा आनी तेच गरज आसा आमकां भावार्थ एक वस कशी एक वस आतां आमचेशी लांकडां आसा लाकूड आसा एक कार्पेंटर तो कितें करतलो तो लाकडाचो वापर करतलो न्हू टेबल करपाक एक खुर्ची करपाक मेज करपाक ओके ताका कितें कितें जाय तशें आमचेशी तो भावार्थ आसा जाल्यार देवाचें आमी कितें आमकां सर्गीच्या राज्यान भितर एंट्री म्हणजे तुका जाय तें तूं भावार्थान तें घेवं येता
तुज्यान तें इमेजिनेशन करून घडोवन हाडूं येता तुज्या जिवितान एक सगळें दर्शन म्हणजे एक विजन बसून करून ते भावार्था प्रमाणे तुज्या जिवितान तें घडोवन येता समजता भावार्थ एक करन्सी म्हणटा पयशे न्हू भावार्थ एक पयशा भाशेन सॉरी पयशे भाशेन जशें आमी पयशे करून कितें करता आमी पयशे आसल्यार सगळे विकते घेता आमकां संवसारान एंट्री बरी मेळटा पयशे आसल्यार एक बिजनेसमॅन येयलो हा सगळे जाण कितें करता तुजे कडेन पयशे आहा म्हणटा फाटल्यान धांवता न्हू हा ना आनी आमी पयशे जोडपाक कितें करता थोडी रात आनी दीस काम करता कित्याक पयशे जाय न्हू मानवलेलो जावंक जावन संवसारान तशेंच देवूय म्हणटा आपणाक आमकां जर आमी मानवलेली जावंक जायी देवाच्या राज्यान जाल्यार कितें जाय आमकां भावार्थ पळोवया आमी हेब्रू 11:6 पळोवया आनी भावार्थ म्हणजे कितें तें मागीर पळोवया आमी आमकां सगळें हें आमचे भावार्थ एक मौन कशें न्हू आनी हो आमचो बरो गवळी आमकां सदां काल शिकयता कशें भावार्थान वाडोवंक जाय तें तेज्या वांगडा आमी रावल्यारूच आमचो भावार्थ वाडटलो हे बरे गवळ्यांक रावल्यारूच आमचो कितें जातलो भावार्थ वाडटलो तेज्या वांगडा रिलेशन दवरल्या तेजे म्हणजे तेज्या उतरान आनी त्या वरवीं तो आमकां शिकयत रावतलो कितें करूंक जाय तें तेज्या वांगडा आसत जाल्यार पळोवया भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानव जायना कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्याक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय कित्याक आमी भावार्थ धरूंक जाय आमी सगळ्यांक कितें कितें गरज आहा न्हू इनाम रिवॉर्ड दिता म्हणटा आमकां पळय इंग्लिशीन कितें म्हणटा आमकां एंड विथआउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम म्हणजे देवाक फॉर whoever will draw near to God must believe that he is exceed and that he will reward those who are seek him. आतां कितें म्हणटा हांगा आमी कोण भावार्थान तो देव मानवलेलो जाता जेजू आमच्या भावार्था वरवींच मानवलेलो जाता आतां हांगा कोण येता न्हू जावं कोण प्रेयर करता जावं पर्सनल फॅमिली प्रेयर करता तेन्ना बसून कितें मारूंक जाय आमी सोत मानूंक जाय कितें आहा म्हणून कितें सोत मानूंक जाय आमी आन्सर हांगा आहा कितें सोत मानूंक जाय बेगीन सांगा हा यू मस्ट बिलीव दॅट गॉड इज एक्झिट म्हणजे देव हांगा हाजीर आसा जेन्ना तूं प्रेयराक बसताय तेन्ना देव तुजो जेजू क्रिस्त थंय हाजीर आसा आनी तुका कितें जाय तो तुका दितलो वो भावार्थ धरूंक जाय दिसता तुका कितें जाय तें मेवलें म्हणून पयलींच ना हो भावार्थ आतां भावार्थ म्हणजे कितें दिसना त्या वस्तूचें सोत मानप ओके कितें दिसना आमी म्हणटा न्हू दिसनाच्या वस्तूचें सोत मानप कितें दिसना एके वाटेन देवाचें उतर बरयलें दिसना आनी आमकां कितें जाय तें दिसता आमकां कितें जाय तें दिसता सिस्टर अजून शिकयतालो तो गांवांत पावलो तो दिसतालो ताका आपूण तें आक्रमण केलें तें गांवाचेर वचून ना पूण तो उलयतालो तशेंच आमी तेकाच म्हणटा भावार्थ तोच भावार्थ आमी पयलींच उलयता आमकां कितें जाय तें ऑलरेडी मेवलें म्हणून आमी कितें करता सोत मानता ओदो पावस पडटले एग्जाम्पल दिलें न्हू पावस पडपाक मागूंक गेले तेन्ना तो सत्री कित्याक घेवन येयलो कित्याक येयलो ताका भावार्थ आसलो आमी मागतले आनी थंय पावस पडटलो म्हणून हां म्हणून तो पयलीं आदी फुडेंच भावार्थ घेवन येयलो आमी जाल्यार कितें आमकां मातसो दुबाव आसतलो न्हू लोक आमकां आसतलो पावस येना जाल्यार कितें जातलें ना दुबाव नासतना अशेंच आमच्या देवाच्या राज्यानूय आमकां कितें जाय जाल्यार आमचे कडेन दुबाव आसा दुबावान आमकां मागणी आमची कित्याक देव म्हणटा भावार्थान दुबावान म्हणिना
आनी जेन्ना तो देव हाजीर आसा म्हूण आमी सारकी भावार्थान येतली तेन्नाच आमकां कितें जाय वस्त ती मेळटली. भावार्थान देव हांगा हाजो एग्जीट म्हणजे तो आसा हांगा आनी तो म्हाका कितें मागता तें दितलोच. दिला ऑलरेडी आतां. ओके, असो भावार्थ जावो आमकां. कितें म्हणटा बायबल आमकां? फक्त भावार्थान आमी प्लीज जाता न्हू, भावार्थान मानवलेली जाता. एक आमचे कडेन पयशे आसा जाल्यार आमी सगळ्याक मानवलेली जाता न्हू. पयशे आसा जाल्यार आमी सुपर मार्केट वयतली न्हू. भावार्थ जितले पयशे आहा तितलेच तुमी घेवं शकतले न्हू. आतां 500 रुपया आहा, सुपर मार्केटान गेले 1000चे शॉपिंग करतले आं ना न्हू. तशेंच आमचो भावार्थान आमी कितें आहा आमकां गरज आहा दिसपटे हितून आमी भावार्थ आमचो वाडोवपाक. देवान आमकां सगळ्यांक भावार्थ दिला. तुका सेपरेट दिला, म्हाका सेपरेट दिला काय कितें दिला भावार्थ आमकां? कसलो दिला भावार्थ? सेम मेजर. तुका पिटराक, पावलूक तांकां भावार्थ दिलो तो आमकांय दिला. तर आमचे कडेन कित्याक मिलाग्री जायना त्यो? पावलूत कितें केलें तें आमचेशी कित्याक जायना? ब्रदर सिस्टरी करता त्यो आमचेशी कित्याक जायना? आमकां सगळो भावार्थ एकूच दिलेलो आहा न्हू. आमी तो भावार्थ वाडोवंक ना. भावार्थ कसो येता? जितले तूं देवाचें उतर आयकता तुजेशी तो भावार्थ येता. ताका लागून आमी म्हणूंक जायना पुरो देवाचें उतर पुरो आयकलेलें जाता ना न्हू. देवाचें उतर पुरो म्हणूं येता आयकलेलें. तुजो तितलो भावार्थ वाडटा तितलें तुजे कडेन प्रमोशन तुका. तूं तितलो मिलाग्री करूं शकता. आतां ब्रदर सिस्टर तेंच्यांनी बरो एक सिस्टर 16-17 आवर्स कितें करताली? देवाचें उतर आयकताली. ते आतां मिलाग्री करिना. आमी तशें आमी म्हणटा पुरो आयज मातशें पुरो आयज चड जालें देवाचें उतर म्हणटा न्हू. चान्स पळयता आमी आवय देवाचें उतर वाडोवंक आवय आतां आयकूंक जाय कोणाचें तरी टिचींग आयकूंक जाय. हो चान्स पळयता. आसूं आयज मातशें आसूं. एकदां न्हू म्हाका आमची कॉन्फरन्स क्लास आसता. इतलें म्हाका टायर्ड बीन जाता हांगासून पूण कोण ना जाल्यार मागीर घेवची पडटाली. आनी त्या टायमाचेर न्हू म्हाका असो लोड एक असो जालें जॅम मोबायलाचेर वॉट्सॅप क्लास. तुका आहा हितू ग्रेस ऑफ गॉड बीन मागीर सांगता तुका. सो इतलो वाज येता पूण एक दिताले ना जेजू दुसऱ्यांक दिता तेन्ना तूं सांगलां न्हू तुजो आनीक भावार्थ वाडटा. सो दिवपाक जाय. सगळीं आमी तयार आसूंक जाय. एकल्याक तुजो तो भावार्थ तुका जर देवाच्या राज्यान वाडोवंक जाय जाल्यार एकूच हें आसा. तूं दुसऱ्यांक 1 to 1 प्रीच कर. वच आनी देवाची जेजूची खबर तुजी गोवाय सांग. तुज्या उतरान तेजी गोवाय ती सांग. तूं वाडटली. तुजो भावार्थूय वाडटलो. तो म्हणटा भावार्थूच जाय ज्या तुका ते देवाच्या राज्यान कितेंय घडोवन हाडूंक जाय. तुका एक कितें जाय वच भावार्थ. आनी भावार्थ वांगडा तें देवाचें उतर कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. ताका लागून देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. भावार्थ तुजेशी येवंक जाय जाल्यार. आनी भावार्थ ना जाल्यार कितेंच आमकां मेळचें ना. आतां आमी न्हिदली जाल्यार देव सर कितें करतलो? तुका टेस्ट येयली तेन्ना तुका फायट करूंक जावचें ना. हांव कांय म्हणिना पूण तूं ह्या टायमाचेर न्हिदलय न्हू ते तुवें कितें तुका तो उलयतालो तुजो बरो गोवडी तुका ट्रेन करतालो. म्हाज्या टिचिंगाक न्हू सगळ्यांच्या टिचिंगाक सांगता हांव. जेन्ना तूं ट्रेन करतालो तुका तेन्ना तूं न्हिदलोय परत तुका तुका तेन्ना टेस्ट येयली तेन्ना तुका कितें जातलें फायट करपाक जातलें ना. ताका लागून हो सोयीक दिलोलो आमी कसो तरी हें देवाचें उतर गाठीक मारया. म्हणजे आमी काळजान घालया हें देवाचें उतर. हें देवाचें उतर जितलें काळजान आसता न्हू तुज्या तोंडानसून कितें भायर सरतलें? देवाचें उतर. ह्या पयलीं आमी कितें बोल्लेलें काळजान? संवसारी उतरां आनी ती सगळीं भायर सरतालीं. तीच उतरां भायर सरतालीं न्हू. आनी बरें जातालें आमच्या जिवितान वायट. मागीर आमी हेजेर तेजेर ब्लेम करतालीं. समजता? हेका लागून तो हेलें ताका लागून तशें जालें
ना तुज्या तोंडान काळजान पळय आसलें तें तोंडानसून भायर सरलें ते उतराचें तुका लागून ते टेस्ट ताका लागून तूं फेल जालो. समजता हो भावात जेन्ना आमी हे घोवळ्यांगडा वांगडा रावता आनी तेजो ताळो आयकता सद्दां रिगून तेन्ना हो भावार्थ आमचे सयो वाडटा आनी तो आमकां शिकोयता. तो सांगता तुका तो भावार्थ आसा तुज्यान कितें करूं येता. सगळ्यो गोत आमचेशी उलयता. आमी पळोवया भावार्थ आसा जाल्यार आमकां कितें म्हणटा तो. भावार्थ म्हणजे कितें तें कळ्ळें न्हू. भावार्थ म्हणजे 11 हेब्रू 11:1 आसा. भावार्थ म्हणजे कितें आमी पळयता दाणां बरोवन आसलेलें म्हणजे देवाचें उतर बरयलेलें तें पळयता आमी. देवाचें उतर दिश्टी पडना पूण तेजेर आमी भावार्थ धरता. आतां आमी पळोवया आमी भावार्थ दवरल्यार आमकां देव कितें सांगता. मागणें कर भावार्थ दवर. म्हाका मेवळें एका मागणें कर म्हणून म्हणटा तें आसा बायबलान. सो तें कित्याक मागणें कर लूक 18 आसा. ते एक बायलेक सांगता तो म्हणजे परत परत मागणें कर म्हणजे तूं परत परत देवाक वचून वखाणी दिवक आमी. तेणी ऑलरेडी करून दवरलेलें आसा न्हू. थँक्यू जिजस. आमी पळोवया जॉन 11:36 माठ्ठा हेची लाजराची स्टोरी पळय सिस्टर. मार्क 11:36 स्टार्ट जाता. जॉन सॉरी जॉन 11 थँक्यू ब्रदर 36 स्टार्ट जाता. 37 ना 36. So the Jews said, see how he is him. But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind and also kept his man for dying? Jesus raised 38 Sansuna. Then Jesus deeply moved against come to the tomb. It was a cave and a stone lay against it. कोणाची स्टोरी करता हांगा ही लाजरेत म्हणून तो मेलोलो आनी जेजूचो फ्रेंड आसलो तो आनी ताका 2 भयणी आसल्यो माठ्ठा आनी मॅरी. आतां हांगा मॅरीचें कांय ना पूण माठ्ठाचें म्हणटा तो जेजू ताका विचारता. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of the dead man, said to him, Lord, by this time there will be an order, just smell. For he has been dead 4 days. तो कितले दीस जालो मेल्यार 4 दीस. आमी कोंकानीन पळोवया 38 आसून स्टार्ट कर सिस्टर. 9 38 11:38 John 11:38 ना म्हण हा पयली NAM हा जाला आसतलें. 9 सगळोच कळवळोन कळवळोन जेजू समाधीशी आयलो. जेजू समाधीशीन आयलो. ती एक धोल आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर ओडलोली. जेजून म्हणलें फातर कुशीन काडात. माट्टान मेल्ल्याचे भयणीन ताका म्हणलें सोमया आतां ताका घाण मारतली. ताका 4 दीस जाले. जेजून तिका सांगलें तूं भावार्थ दवरशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. म्हणटोच ताणें फातर कुशीन काडलो. तेन्ना दोळे उबारून जेजून म्हणलें बापा मोचें आयकोलें देखून हांव तुका दिनवासता. मागीर पळोवया कितें म्हणटा हांगा तो. हांगा म्हणटा तो फातर काड आनी ताका सांगता कितें
आतां माट्टा कितें म्हणटा भावात उलयता माट्टा कितें म्हणटा भावाताची उतरां उलयता पळया माट्टा कितें म्हणटा ते म्हणटा कितें 4 दीस जालो मेले घाण येतले ताका म्हणटा ओ भावात आमी एकदां अशींच भावात ताची उतरां उलयना न्हू देव आमकां एक सांगता आनी आमी भावात उलयता आमचेच आमी उलयता तेन्ना ताका मिलाक करूंक जातली आसली जेजूक कितें जाय आसलें भावार्थ जावो आतां कसलें कितें करूंक जाय न्हू आमच्या जिवितान कितें आमकां घडोवन हाडूंक जाय एक दुयेंसानसून बरें जावंक जाय कितें जाय आमकां भावार्थ तो माट्टाकूय सांगता माट्टा तुका सांगता तूं Jesus said to her, did I not tell you that if you believe you will see the glory of God? कितें म्हणटा तुका आपणे तेका पयलीं सांगलेलें जेजून तेका सांगलेलें कितें तूं तो सोत मानशी जाल्यार तूं देवाची महिमा पळयतलय फक्त कितें म्हणटा जेजू तेका सोत मान ओन्ली बिलीव सो जेजून कितें सांगलां तेजेर सोत मान म्हणटा फक्त सोत मान कितें पळयतलय तूं देवाची महिमा पळयतलय देवाची शक्ती पळयतलय देवाचें सगळें पावर देवान कितें करून दवरलां तें तुका कळटलें देवान तुज्या पासत देव फक्त करूंक सगळें तयार आसा तेका फक्त दार उगडुपाक कितें जाय चावी भावार्थाची चावी जायी सोत मानपाची चावी आहा हें बरयलें तेका लागून तो सांगता तुका आपणे सांगूंक ना फक्त ओन्ली बिलीव म्हणटा तो सोत मान तूं देवान तें कितें तुज्या पासत तुका देवाक खोशी आहा बरेपणाचें जिवीत दिवपाक तूं फक्त सोत मान जें कितें बरयलेलें आसा आनी तें तुज्या जिवितान घडलें जेन्ना सोत मारलें तेन्नाच जेजून त्या फातराशी गेलो न्हू आनी कितें म्हटलें बाबा दिमी मारली न्हू आं दिमी मारूंक ना तें तुमा कडेन वचून जेजून ना जेजून फक्त म्हटलें कित्याक जेजूक सारको भावार्थ आसलो आपल्या बापायचेर जेजूक आपल्या बापायचेर सारको भावार्थ आसलो आमकां भावार्थ आसा ह्या उतराचेर बरयल्ल्या तेका लागून तो म्हणटा जेजू कितें म्हणटा बापा तुवें म्हाजें मागणें आयकलें थँक्यू म्हणटा तो कितें म्हणटा तो सो देन ही लूक अवे and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. तो म्हणटा कितें बापाक दोळे वयर करता आनी कितें म्हणटा बापा हेका जिवन कर म्हणटा न्हू हां आमची मागणी कशी आसतली आसली रडोन बीन न्हू बाप तेका सारकें बापायचेर इतलो विश्वास आहा तो म्हणटा कितें फादर बापाक म्हणटा दोळे उगडटा आनी वयर लायता आनी म्हणटा थँक्यू बापा तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें म्हाजें मागणें आयकलें तो कितें उलयलो तेणी भावात पयलीं उलयलो काय दुबाव भावात उलयलो आनी असलीच मागणी आमची देवाक मानवलेली जाता तेका लागून भावाता विणे आमी देवाक मानवलेली जायना अशीच मागणी आमची जावंक जायी आमची जाता चड मागण्याची आनी दुबावाची मागणी जाता बरो जातलो काय ना न्हू तसल्या मागणे देवाक आन्सर करूंक जायना दुबावाचे मागणे समजता आमकां कॉन्फिडन्स तेका लागून कॉन्फिडन्स येता बोल्डनेस येता जेन्ना तूं देवाच्या उतरान रिगोवन रावता तेन्नाच हो कॉन्फिडन्स येता देवाच्या उतराचेर आतां जेजू बाप आनी जेजू म्हणटा आमी एकूच तेका खबर आसली बाप कितें करूं शकता ते बापाची पदवी तेका खबर आसली आमकां खबर ना म्हणून आमची मागणी जाता प्रे फॉर मी माग म्हाजे पासत हां हांव वायट न्हू पूण आमी सांगपाक जाय बाबा त्या मनशाक पूण आमी शिकपाची गरजूय आसा जेजूक कितें जाय तें आमी शिकपाची गरज आसा न्हू कितें म्हणटा तुमी जेजूक कितें जाय आमकां कितें जाय तें शिकोवन घेवपाक जाय न्हू आमी शिकतले जाल्यार आमकां कितें जाय बायबल जावं एक पयलीं
नाल्यार म्हणू शकता आमी म्हाज्या घोवा कडेन आहा बायबल, म्हाज्या बायले कडेन बायबल आहा, जाय तेन्ना मागीर मेळटलो. हां, जोण एकल्या कडेन देवाचें उतर कॅरी करूंक जाय, जोण एकल्या कडेन आसूंक जाय. कित्याक तें, कित्याक हें उतर आमचेशें आसूंक जाय. जेजू कितें म्हणटा, उण्यास वरवीं हां मनीस कहो जियेता, देवाच्या तोंडान स्वता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. जर तें उतरूच आमचेशें ना जाल्यार आमी जियेतलीं? हां, आमी सदांच आमच्या बापा म्हणटा, म्हणीन आमच्या बापा दिसपटो गिरायज आमकां दी म्हणटा. कितें मागता आमी? कितें मागता? जेवण. कुडीक हां, कुडीचें जेवण मागता आमी. देव म्हणटा हांगा मनीस उण्यास वरवीं जियेना, जाल्यार आमी कितें मागता काय? देवाचें उतर न्हू. दिसपटो गिरेज म्हणजे ओतम्यांक जेवण. कुडीची खबर न्हू ही, ओतम्याची खबर. ओतम्यांक जेवण दी. ताका लागून मनीस उण्यास वरवीं जियेना, पूण देवाच्या उतर जे तोंडासून भायर स्वता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. आनी तेंच उतर आमचेशी ना जाल्यार कितें जातलें? मनीस कहो जियेतलो? ताका लागून गरज आसा जोण एकल्या कडेन बायबल आसपाची गरज. हांव एक बायबल ब्रदर एक दीस विचारतालो एके बायलेक, बायबल आसा काय म्हणून. ती ना, म्हज्या घोवा कडेन आसा. तूं घोवाचे कपडे घालता? ना न्हू, आमचे कपडे कितें आसा सगळ्यांचे सेपरेट आसा न्हू. कितें म्हणटा तुमी, सगळे मिक्स घालता कपडे घोव बायलां? ना न्हू, जशें आमकां कितें गरज आसा तें आमचें सगळें आमी सांबाळून दवरता न्हू कपडे. हां, तशेंच आमकां हो देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत आसा म्हणटकूच सगळ्यां कडेन आमचे कडेन देवाचें उतर आसपाची गरज. आनी तितून भितर आमी सगळ्यांनी टायम सारपाचो गरज आसा. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. उबी रावया मातशी आमी. हांवें उबी रावतली मदीं मदीं, कित्याक हे देवाचें उतर सारकें इम्पॉर्टन्स आसा. आनी तो कितें करता, देव सर आमकां न्हीद न्हीद म्हणटा, न्हीद न्हीद, आफया तेका म्हणटा. आनी आमी कितें करता, आमी मागीर तेजें आयकता, परक्याचें आयकता. मागीर तुमच्या जिवितान कितें जातलें, तुमकां जेन्ना प्रॉब्लम येता ते फायट करपाक त्रास जातले. हां, रागा जावं नाका उबें राव म्हटलां म्हणून. थँक्यू जिजस. देवाक वखाणी दिवया. हालेलुया. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. बसा आतां, रागार जावं नाका. आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. आनी तो आसा तो आमकां कितें म्हणटा, न्हिदे गो, न्हिदे गो. ओके, मातशें न्हिदलें उठलें बरें, पूण सगळो वगत नाका. कित्याक आमकां जेन्ना ताळणी येतले देवाचें उतर कित्याक गवळी आमचे कडेन उलयता आमच्या तोंडांसून तुमकां फुडें ट्रेन करता. हांगाय कितें जाता ट्रेनींग. हें आमचें ट्रेनींग. जाणां तुमी मिलिटरी खंय ट्रेनींग वयता तो न्हिदता? न्हिदलो जाल्यार मिलिटरी मॅन जातलो तो? आतां तुमी कित्याक येयला हांगा? शिकपाक न्हू देवाचें उतर. हां, ट्रेनींग घेवंक येवपा आयला. कित्याक दुसरें आमकां आतां कितें आमचें जोण एकल्याचें काम कितें आमी शिकल्या तें दुसऱ्यांक शिकोवपाचें. जर हांवूच कितें शिकोवंक ना जाल्यार कितें शिकयतलीं आमी दुसऱ्यांक? आं, सो गरजेचें आसा शिकपाचें. आनी आमी हांगा आयल्यार शिकोवंक येयल्या न्ही सगळीं? हां, सो हांगा जेजूक तेका म्हणजे जेजू सारको आपल्या बापाक वळखतालो. कितें म्हणटा बापाक? पयलींच आर्गां दिता न्हू, आनी मागीर कितें जाता, ताका आर्गां दिता न्हू. बाबा तुका आर्गां दिता, तुवें म्हाजें मागणें आयकलें, तुवें म्हाजें मागणें आयकलें. भावार्थाची मागणी आमकां तेंच शिकयता. हो पवित्र आत्मा आमकां तेंच शिकयता, आमी कशी मागणी करपाक जाय आनी आमची कशी मागणी जाता. भावार्थाची जाता काय दुबावाची मागणी जाता? जर आमच्या काळजान दुबावाची मागणी आसा जाल्यार देव डायरेक्ट सांगता. आमी मागीर जेम्स 1:6-7 सांगता,
दुबावाची तर मागणी जाल्यार तेणी चिंतूंक बसून जायना आपणाक देवा कडसून कितें बरें येतलें तें. आतां हांगा कितें देवा कडसून बरें येता न्हू, कसली मागणें केलें न्ही, भावार्थाचें मागणें केलें म्हणून देवा कडसून ताका बरें येता. कितें म्हणटा तो, फादर आय थँक यू दॅट यू हॅव हर्ड मी. जेजू सांगता, जेजू बापाक सांगता. फुडें पळोवया. मोचें सदांच आयकोताय म्हूण, मोचें सदांच आयकोताय म्हणून हांव जाणो आसलो. खंयचें जेम्स? ना ना मागीर पळोवया तें जेम्स. मोचें सदांच आयकोताय म्हणून हांव जाणो आसलो. पूण भोंवतणी आसलेल्या लोकां पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण ताणें भावार्थ धरचे खातीर हांव असो उलयला. कितें म्हणटा तो, हे भोंवतणी लोक आसा न्हू, ताका लागून आपूण उलयला. तूं म्हणजे तुवें म्हाका सारको तेजेर जेजूक न्हू सारको बापायचेर विस्वास आसलो, ताका जिवन कोत्तलो म्हूण. तरी म्हणटा तो सरावंडींग जो लोक भरलेलो न्हू, त्या लोकांक लागून आपूण तें उलयलां, आपणें हें मुटलां. हें तुका आर्गां कित्याक तांकांय भावार्थ दिवच्या खातीर, तांकांय हे मागणें, हे देवाचे उतरां उरबी तांकांय भावार्थ दिवच्या खातीर आपणें मुटलां म्हणटा. हें कोणाक आतां आमकां एकदां आमकां सगळ्यांक सांगता तो भावार्थ येवंक जाय म्हणून. फुडें कितें म्हणटा तो, हें म्हणल्या उपरांत तो व्हडल्यान असो आड्डलो. लाजार भायर सोर. मेल्लो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय फाळयांनी बांदलेले आनी ताचें तोंड रुमालान धांपलेलें. जेजून तांकां सांगलें ताचे बांदपास सोडात, ताका वचून दी. पळय जेजू कितें म्हणटा, फोण्यासी वयता आनी नांवान उलो करता न्हू. गरजेचें आसा नांवान उलो करूंक. तर तरी नांवान उलो करूंक नासलेलें सगळें मेलेलें जिवन जातलें आसलें न्हू. आनी हांगा तेणी कितें सांगलेलें, माट्टाक तूं देवाची महिमा पळयतली. माट्टाक सांगलेलें तुजो भाव, ताका लागून तो लाजरेत म्हणटा नांवान उलो करता. आमी केन्नाय न्हू डिलिव्हरन्स बीन कोत्ताना न्हू, एकदां हांवें सारकें पापा डिलिव्हरन्स कोत्तालो, आमकां शिकयतालो. एक भाव येयल्लो, सारको हें जातालो, बसनासलो, उचामळ जातालो. आनी आमकां सगळ्यांक बसयल्लीं, आमी 4 जाणां आसलीं, आमकां बसयल्लीं. आनी सारकें आमी दोळे धांपले. दोळे धांपूं नाका, दोळे उक्ते धरून पळोवया तें डिलिव्हरन्स. आनी ताका पापान म्हटलें, तुका हांव बांदता खुर्चेक. सारको ताका खुर्चेक स्पिरिच्युअली बांदलो आं, पूण उतरांनी, ताका कांय हितून बांदूंक ना, पूण उतरान सांगलें. आनी तो खुर्चे वयलो ताका उठोवंक सोदता पूण उठना. ताका बसता, परत बसता, परत उठटा. मागीर तेणी नांव विचारलें ताका, नांव कितें तेजें. नांवान उलो केलें आनी आपूण म्हळ्यार दुसरें आन्सर दितालो न्हू कितें म्हणून, हांव तुमचेशी उलयना, हांव ह्या मनशाचे नांवान उलय. त्या मनशा कडेन उलयता, नांव घेवन उलोवंक लागलो. मागीर ताका एकदां उलो केलो, तेणी हो म्हटलें आनी म्हूण हांव जेजूचें मांस खाता, तुजें रगत पियेता. ताकाच नांव घेवन परत परत सांगलें. म्हणजे नांवां मेन्शन केलें तेणी, कित्याक भितर आनीक ओतमें आसलीं, तांकां हें करूंक ना तेणी. आपूण तुजे कडेन उलयना म्हणून लागलो. आनी ताका हें केलें आनी म्हाका दिसता एक्ट 10:38 ते स्क्रिप्चर घेतले. जेजू नाजारांत पवित्रात्म्यान मेन भरलेलो बरें करूच वतालो, देवचारा खाला आसलेलो तांकां तो सुटका दितालो. ते मनीस रावलो, तो कानाचेर हात धरून सारको उलोव नाका म्हणटालो. आनी तेन्ना ताका नांवान उलो केलो आनी तेजी खरी रोखडीच सुटका जाली नांवान. हांगाय जेजू ताका नांवान उलो करता न्हू. लाजरेत व्हडल्यान म्हणटा भायर सर. तो सोमतोच भायर सरता. त्या टायमाचेर कूड सगळी आतां बांदता दिसता, बांदताली सगळी कूड. सो आमी केन्ना कोणायकू मागणें करता नांवानूच
उलो करपाक जाय. जेजून हांगा तर नांव घेवन सांगूंक लागल्यार दुसरे जागे जातले आसले न्हू. थँक्यू जिजस. सो आमकां कितें सांगता हांगा फक्त भावार दवर, फक्त तूं भावार दवर. आमकां म्हणटा फक्त देवाच्या उतराचेर तुमी भावार दवरात. जेजू आमकां तेंच सांगता. आतां आमकां कितें जाय न्हू, फक्त तूं भावार दवर. आनी जेजून जशी आर्गां दिली आमी तें आर्गां दिवपाचें काम करपाचें. जाता? जायना पासून जाल्यार आमी जेजू सांगला म्हणून करपाक जाय. ही आमकां भावार्थाची खुणां. आमी बायबलान न्यू टेस्टमेंटान पळयतलीं जाल्यार न्हू भावार्थाचे विशयीच जेजू उलयता न्हू भावार्थाचे. तुका भावार्थ आसा जाल्यार तूं देवाची महिमा पळयतलें म्हणटा. आनीक म्हणटा आमकां जॉन 14:12 म्हणटा. कितें म्हणटा 14:12 जॉन? आतां तुमी रेगुलर येता, आमी स्क्रिप्चर आमकां आन्सर दिवपाक जाय तुमी सगळ्यांनी. थँक्यू जिजस. पळयनासतना आन्सर सांगपाक शिकपाक जाय आमी. एवरी मंथ येता न्हू आमी, देव आमकां शिकयता न्हू. आतां जर आमचेची बायबल आसा मागीर केन्ना आमचेची बायबल ना आनी टेस्ट येयली, कितें करतलें? कितें करतलीं? राव बायबल हाडटा, फोन मारया कोणा कडेन बायबल आसल्या. मातशें म्हाका सांग खंय बरयलेलें आसा तुल्ली. खरेंच हांव तुका सांगता, म्हजेर भावार दवरल्यार कोणाक विचारतली आमी जॉन 14:12 कितें सांगता काय म्हणून. हाका लागून आमी देवा कडेन टायम साडूंक जाय. आमी स्कुलान वयताना आमी कितें करतालीं, कशी बायट करतालीं स्क्रिप्चर आमचे लेसांव. खंय करतालीं, बायहार्ट इट करतालीं न्हू. म्हाका एक भयण सांगताली, एक टिचर आसली म्हणटा, आपणाक सांगताली स्टडी टील बायहार्ट इट. म्हणजे कितें, स्टडी कर तूं सारकें बायहार्ट जाता कांय जाण तशें. आतां हे देवाचें उतर आमकां स्टडी कर म्हणटा न्हू. तिमोथीन सांगता, 1 जोशुआन एका ट्रान्सलेशन सांगता इंग्लिशीन स्टडी. आमकां देवाचें उतर कितें करता म्हणटा, स्टडी कर म्हणटा. आनी स्टडी कशें करूंक जाय, टील बायहार्ट जायसर. आमी हांगा एग्जाम दिना पूण आमकां सदांच एग्जामी घरा कडेन मेळटा. मेळना? घरान टेस्ट नासता. सो आमी हांगा शिकता ते घरान कामाचेर खंय वयता थंय आमकां टेस्ट येता तेजेर आमी कशें जैत व्हरूंक जाय हे देवाच्या उतराचेर. पूण ते देवाचें उतर आमी बायहार्ट करिना जाल्यार आमचें उलयतले कितें? आमी टेस्टीक आन्सर कसो दितले? कशें दितले आन्सर? बायहार्ट करपाची गरज? येस, करतले नेक्स्ट टायम. तुझं आसा कोण तरी या. सो जॉन 14:12 कितें म्हणटा आमकां? भावार्थ. थंयसर भावार्थूच सांगता न्हू. आमी आयज भावार्थाचेर शिकुया. Truly, I say to you, whoever believe in me, will also do the work that I do, and greater work than this will do, because I am going to the Father. कितें म्हणटा तो? कित्याक आमी मिलाग्री करतली ह्यो? जेजू आमच्या बापाशी गेला. कित्याक गेला बापाशी तो? जेजू बापाशी कित्याक गेला? आनी तो बापाशी वचून कितें करतलो म्हणून सांगला तेणी? एका दीस कितें, हांव बापा कडेन वचून तुमच्या पासून मागतलो तुमकां एक शरार्थी दिवपाक. ओ पवित्र आत्मो, ओ हेल्पर. आमी आमच्या उद्देशी हो मिलाग्री करची ना, पूण पवित्र आत्म्या उद्देशी जो म्हणटा न्हू, आय से अनटू यू हूएवर बिलीव इन मी वील ऑल्सो डू द वर्क दॅट आय डू. तें काम केल्लें तें आमी कशी करतली? आमी जेन्ना उलयतले तेन्ना पवित्र आत्मो काम करतलो. आमकां उलोवपाची बिलीव स्पीक न्हू.
सोत मानप आनी उलोवपाचें. आमचें काम कितें कितें बरयलां तें सोत मानप आनी उलोवप. काम बाकीचें कोण करतलो? पवित्र आत्मो जो जेजू म्हणटा आपूण बापाशी वेतलो. हांगा सांगता तो आपूण बापाशी आय एम गोईंग टू द फादर. म्हणजे आपूण बापाशी वेतलो, तुमच्या पासून मागणें करतलो, तुमकां एक शरार्थी दिवंक हेल्पर पवित्र आत्मो. आतां तो तुमच्या आमचे सवय सदांकाळ आसतलो. तो आमकां सोडून वयतलो ना. आमी सॉंग्स म्हणया एक. ए पवित्र आत्म्या कम होली स्पिरीट म्हणून येता आमी सॉंग्स. यो यो परत परत. तो म्हणटलो हागू हांव आसा न्हू, तुमकां हांवें सांगलां न्हू हांव तुमकां केन्ना सोडचो ना म्हणून. तुमचे सवय सदांकाळ आसतलो आनी तुमकां असो सदांच सगळें शिकयतलो. शिकयतलो आमकां शिकपाची गरज आहा न्हू. कितें शिकलां तें उडासा काडटलो आमकां, पूण आमकां शिकपाची गरज आहा न्हू हें देवाचें उतर. हां कशी शिकतली? म्हयन्यान एकदां येवन सदांकाळ. ताका लागून तो म्हणटा कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड देन यू वील बी सेट यू फ्री न्हू. कंटिन्यू आसल्यारूच तुका स्वतंत्र जातलें न्हू. बेश्टे स्वतंत्र जातलें म्हणटा तो. रिगोन आसल्यारूच आमी स्वतंत्र जातलीं न्हू. हां ना रिगोन आसल्यार आमी स्वतंत्र जावची ना. येस जेमेदार रे ब्रदर. ना आमी रिगोन आसल्यारूच स्वतंत्र जातलीं म्हणटा. तूं सदांच तर देवाच्या उतरान रावची जाल्यार स्वतंत्र तुका सुटका मेळटली म्हणटा कसल्या प्रॉब्लमांतली. समजलें? सदांच आं केन्ना केन्ना ना. ग्रेटर वर्क देन दी वील ही डू. आमी तेच्या पेक्षा व्हड व्हड मिलाग्री करतली. केन्ना? आमी उलयतले तेन्ना पवित्र आत्मो मिलाग्री करतलो. आतां कोण मिलाग्री करता आमचे सवय? पवित्र आत्मो. आमी करता आमी एक वेसल आमी फक्त यूज जाता. आमी आमचो आवाज बीन कोण करता? आतां उलयता कोण तुमचेशी? हांव म्हाका जाल्यार देवाच्या उतराची तितली जाण वायना. कोण उलयता तुमचेशी? हो पवित्र आत्मा उलयता आनी तोच पवित्र आत्मा काम करतलो आमच्या जिवितांत. तो सांगता. पूण आमी फक्त भावार्थ धरूंक जाय म्हणटा तो. आमी भावार्थ दवरल्यार न्हू देवाच्या उतराचेर सोत मारल्यार न्हू आमी जेजून केल्या ते पेक्षा चड मिलाग्री करतली. सगळ्यांक क्वेश्चन येता न्हू. म्हाकाच तेन्ना येतालो हें वाचलें म्हणटकूच एक क्वेश्चन येतालो. कितें जाणां? जेजू तुवें सगळें केलां मरे. जेजून सगळें करूंक ना? बेऱ्यांक कान दिले, कुड्ड्यांक दोळे दिले, थोटी चोरली, मेलेली पासून जिवंत जाली. आतां आनी कितें उरलां करून करपाचें? आमी कितें करपाचें उरलें तर आमी आतां? हांगालेच एग्जाम्पल घेवया. आतां आमी हांगा रावन कितें करता? प्रीच करता. पेखणीचे मागणें म्हणटा आनी पेखणी आमी हांगा रावन न्हू ह्या हेजे वरसून आमी आख्ख्या संवसाराक पावता न्हू. युट्यूबा वरसून आमी संवसाराक पावना? पावता. या जेजू कितें करतालो तेन्ना? आलबाग हिंगेर गेलो जाल्यार तुमगेर येवचो नासलो तो. एकूच कडेन आसलो न्हू तो मिलाग्री करपाक. फ्लॅशान आसलो न्हू. ताका लागून तो म्हणटा आपूण तुमचेशी गेल्यार बरो तुमकां. कित्याक आपूण तुमकां एक पवित्र आत्मो धाडटलो आनी तो पवित्र आत्मो मिलाग्री ज्यो आपणीन केल्या तेज्या पेक्षा मिलाग्री चड करतलो. तो आसतना जायनासलें इतलें. थंयसरूच जातालें. आतां आख्खे संवसाराक हांगा रावन मागणें करून पेखणी मेळटा. आयकलां न्हू तुमी? फोनाचेर मागणें कर. दुसरे दिसांना तेच तेन्ना ए सिस्टर हांव बरी जालें. पेन गेली म्हाज्या पांयाची, म्हाज्या हातीची पेन गेली. कित्याक जाता हें? पवित्र आत्म्याक लागून. आनी आमी भावार्थ धरता म्हणून. चड गरज भावार्थ धरता म्हणून. चड गरज आहा आमी भावार्थ धरूंक जाय बरयल्या उतराचेर. तेन्नाच आमी हे सगळे मिलाग्री आमच्या जिवितांत पळयतली. अजाप जावं नाका म्हणटा तो. हे सगळें आपणें आमकां आदी फुडें दिलोलें आमी करूंक जाय म्हणून. तेणी आमकां शिकयलां फक्त देवाचें उतर. तेज्या उतरांसून हें सगळें घडोवन येता.
समजलें? आमचे कडेन कितें आसूंक जाय? भावार्थ आसूंक जाय आमचेशी. हां, भावार्थ, वस्त एकूच भावार्थ. आनी तो भावार्थाक लागून आमी जाय ती देवाच्या उतरानूच फक्त रिगोवन रावूंक जायी. देवाच्या उतरान. जाणा हांव केन्नाय न्हू सगळ्यांचे जे चडशे हांव दिसना सगळ्यांचे टिचींग आयकता. कित्याक आयकता? हांव तो मनशाक पळयना तेच्या तोंडानसून पवित्र आत्मा उलयता म्हाजेशी आनी ते उतर म्हाजो भावार्थ वाडटा. ताका लागून आमी देवाच्या उतरां मनशाचेर फोकस आमी दिवंक जायना. समजलें? मनीस आयज आसा फाल्यां ना म्हणटा तो संवसारान. आनी आमकां ब्रदरांनी शिकयलें डोंट बी प्रिचर थंयचे म्हणजे पिक्चराच्या फाटल्यान धांवपाक गरज ना. आमी तेच्या देवाच्या उतराच्या फाटल्यान धांवूंक जाय. एक भयण म्हाका सांगताली कोणें म्हणटा आपणाक मॅसेज घातली तूं इतलें तूं सांगताय देवाचें उतर तूं खंयच्या ग्रुपान आसा. आपणें सांगलें म्हणटा आपणाक म्हणटा वाव अशें म्हणटा खूब बरयलें कितें कितें. पूण आपणें सांगलें आपूण तेच्या तोंडानसून पळय उतरां भायर सरता त्या उतराच्या फाटल्यान आपूण आसा तेच्या फाटल्यान ना. कळ्ळें? आमी कोणाच्या फाटल्यान आसा? आमी देवाचें उतर जें तोंडानसून भायर सरता एका मनशाच्या त्या उतरा फाटल्यान आसा. आनी आमी त्या उतराचोच पाटलाव करूंक जाय. आमी तें उतरूच आमकां गरजेचें आसा. उतर आसल्यारूच आमचेशी भावार्थ आसतलो आनी त्या भावार्थान आमी आमकां जाय त्यो वस्तू आमच्या जिवितान घडोवन हाडटल्यो. समजता? ताका लागून आमी वो तो हेजी शिकवण अशी ना. आमी चिंतूंक जाय हेज्या तोंडानसून म्हाजे कडेन कोण उलयतलो? पवित्र आत्मा. आनी हें सगळें हांगा कोण शिकयता न्हू ती सगळीं पवित्र आत्म्याच्या आदाराकूच शिकयता. पवित्र आत्म्याच्या तर आदाराक शिकयना जाल्यार सगळीं जाणां बूक हाडटलीं आसलीं आनी बरयतलीं आनी तें पळयतलीं आसलीं आनी वाचून सांगतलीं आसलीं आपणाचेर पातून येयलें. आतां आमी पासून पवित्र आत्म्याक सांगता तूं क्लास घे. ही क्लास तूं घे. यूज कर म्हाजो ताळो मोनान चिंत म्हाज्या आनी उलय म्हाज्या तोंडानसून. कोणाक सांगता? पवित्र आत्म्याक. कित्याक तेणी सांगलां हांव तुका शिकयतलो. आनी तो लूक 12:12 म्हणटा तूं जेन्ना शिकोवंक कितें उबें रावता तेन्ना कितें कर? तो आपूण पवित्र आत्मा म्हणटा आपूण तुज्या तोंडान उतरां घालतलो. हां तुका कितें उलोवंक जाय तें. पळय आमी लूक 12:12 आमकां कळटलें आमकां कित्याक आमकां भिरांत आसा न्हू. आमी आमचेर पातयेता येता तेन्ना आमकां भिरांत येता. आमी आमचेर पातयेवंक जायना. पवित्र आत्म्याचेर पातयेत तुका सारकें भिरांती विणे तूं जियेतलें. For the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. तुका कितें उलोवंक जाय. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मा तो वेळ येतकूच तुमकां शिकयतलो. कोण शिकयतलो? पवित्र आत्मा. हां पवित्र आत्मा शिकयतलो. जाल्यार आमी मातशें मातशें टिचींग घे म्हणल्यार कितें म्हणटा? ना हांव ना म्हणिना आमी आमचेर पातयेता. तेन्ना प्रिचींगूय जावचें ना सारकें. तेन्ना तूं सांगताय पवित्र आत्मा म्हाका शिकयतलो कितें उलोवंक जाय तें पवित्र आत्मा उलयतलो. म्हाका पयलीं न्हू भंय दिसतालो. प्रिचींग म्हटलें न्हू भंय दिसतालो. प्रिचींग कर म्हटलें न्हू भिरांत येताली. तेन्ना सारकें तें हांव सांगता तुमकां गवळ्यांगडा बरें गवळ्यांक जेजूंगडा तुमी फेलोशीप आसता जे वांगडा आसता न्हू तेन्ना दिसपट्टो जिवितान तो आमकां शिकयता. तो शिकोवंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो तूं कांयच करपाची गरज ना. तूं फक्त शिकपाचें आनी स्वत मानपाचें. देवाचें उतर आयकून तें स्वत मानपाचें. कानान घालून आयकतालीं देवाचें उतर. कितें जालें कानान घातल्यार भावार्थ येयलो न्हू. कळ्ळें न्हू गवळी कितें शिकयता तो पवित्र आत्म्याचेर पातयेवंक शिकयता. तो म्हणटा आपूण
तुज्या तोंडांसून उलयतलो उतरां घालतलो कोण पवित्र आत्मो इवन जर्माया न्हू जर्माया धाकटो आसलो तेन्ना कितें म्हणटा तो हांव एक धाकटुलो भुरगो कितें उलयतलो हांव आमचे कडेन तसली एक्सक्यूज ना हांव आतां जाणटी जालें हांव आनी कितें उलयतलीं मागीर सगळें जालां म्हणिना आमी हां पातयेता येता हेजेर पवित्र आत्म्याचेर आमी हां हांव एक धाकटुलो भुरगो म्हणटा देव म्हणटा आं तूं धाकटो भुरगो चल चल हांव म्हणटा ना आनी एक सांगता पवित्र आत्मो न्हू कोणाक पळयना तूं धाकटो तूं भुरगो कोणाक पळयना तेका हात ना तेका पांय ना सो तो कितें पळयता पवित्र आत्मो एक कूड एक तोंड तूं जो तेका अवेलेबल आसाय तूं तेका सांगता आय एम हियर तो तुका यूज करपाक तयार आसा पयल्यान तुमी टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळयल्यान कोण प्रीच करता डिफरंट फेथ हां थोडे कोणाक हात पांय ना हां तेका कोण यूज करता हो पवित्र आत्मो सांगता तो यूज करता न्हू आमी कित्याक भियेता आमकांय तोच पवित्र आत्मो एकूच पवित्र आत्मो आहा तोच तो तेका पवित्र आत्मो लीड करता तो म्हाका लीड करता जाल्यार तुमकांय लीड करतलो पूण तुमकां भावार्थ जावो तेजेर फक्त भावार्थ ठेवपाची गरज आसा आमकां सांगता न्हू भावार्थ दवर जेजून ती उतरां उलयल्या तेच्या पेक्षा आमी स्टेट करतली जायत्यो ग्रेटर मिलाग्री करतली आनी आमी तेजें प्रवचनूय आमी फुडें व्हरतलीं जेन्ना तेजेर आमी सारको भावार्थ दवरता तेन्ना तेका पडलेलें ना जेजू कोण तूं खंयसून येयला कितें तेका कांय ना तेका फक्त जाय एक कूड एक तोंड उलोवपाक जें काम जेजून केलें तें फुडें व्हरपाक एक भयण आसली जायती कंप्लेनां करताली देवाचेर हात पांय सगळें आसा जायते गेलेले खबर न्हू रिक्वेस्टाक आमी वयताले तेंगेर परत परत सदां न्हू पूण केन्ना केन्ना वयताले पूण सेम आन्सर आसतालो सेम कितें दिसता तेंच उलयताले आनी त्या दिसांनी हांवें तो व्हिडियो पळयल्लो कोण तरी म्हाका धाडलेलो नीक हात पांय नासलेलो हांवें म्हणलें सिस्टर तुका एक व्हिडियो धाडटा आनी तूं युट्यूबार वच आनी पळय तो कितें काम करता तो कसल्याचेर काम करता ते कित्याक तेका तेका हात ना पांय ना कंप्लेनी करूंक जायनासलें देवा कडेन झगडोंक जायनासलें हां आमी हात पांय आसतना पासून देवा कडेन झगडटा झगडना तो झगडटा तो कंप्लेन करता पयलीं स्टार्टींग केल्लें म्हणटा तो मागीर जर्माया 29 घेतलो आनी तो जिवीत आपणाचे फुडें सारले तेणी तेच न्हू तो प्रीच करतात न्हू तेजे ऑफनेज आहा आमचे कितले आमचे हात पांय आसा आमी कितले ऑफनेज रन्स करता कितले आहा काय नाजाल्यार म्हणून आमी कितले गरिबांक दान करता कितें आमी दिता कोण गरीब आहा तेका तेका हात पांय ना पूण तो देवाचें उतर परगट्टा आनी खंयच्या तरी गांवांत बरें खंयच्या गांवांत गेल्लो तो जुलियो इज्रायलाक काय खंयचो न्हू ते सगळे सोल्जरांक देवाचें उतर दिवंक गेलो सोल्जरांक एका पयस गांवांत गेलो सोल्जरांक जें कोणाचें म्हणजे सोल्जर कितें जाता आमास एक एक ना ना थंयसर एक न्हू हें आसा गांव आसा त्या गांवांत म्हणजे ते जाग्यार हात ना पांय ना तेंचे सोल्जरांचे ते झगडी करतना एक पांय मोडला हात मोडला तसल्यांक तो देवाचें उतर दिवंक गेल्लो थंय ते कितें म्हणूंक लागले आमी जायते बरें आहा तेका पळय थंयसून तो तांकां देवाचें तेंचो भावार्थ वाडोवंक गेल्लो आमी वयता दुसऱ्यांचो भावार्थ वाडोवंक आमची हात पांयां सगळें आसा आसा न्हू देवान आमकां सगळें ब्लेस केलां न्हू आमी दुसऱ्यांक कितली ब्लेसींग जाता पूण तेका देवान सांडूंक ना तेका देवान सांडला तेजे काजार जाले 5 जाणां भुरगीं जालीं तेका 5 जाणां न्हू ब्रदर 5 पळय
देव कोणाक साणिना आनी देव कोणाच्या रिणानूय रावना. ताका लागून तो म्हणटा सोद सुर्गीचे राज तुका सगळें मेळटलें म्हणटा तो. सोड तेजे उतरान रावपाक, तेजें नितीवणपण आनी हेर वस्तू तुका जाय त्यो सगळ्यो दिल्यो. ताका सगळ्यो वस्तू दिल्यो न्हू. हां, तेणें कितें केलें? फक्त सोदपाचें काम केलें. आमकां देव तेच म्हणटा, तुमी देवाच्या उतरान रिकोन रावात. देव कितें सांगता तें करात. सगळ्यो वस्तू फाटल्यान येतल्यो. आमचो फोकस आसा त्या वस्तूंचेर. त्यो वस्त केन्ना येतली म्हाजी आनी हांव मागीर जेजूचो फाटलाव करतली. आमची खबर कितें जालें जाल्यार ना, एवरीथींग वील एडेड. आमी केन्ना सुपर मार्केटान गेल्या, द शॉपाचेर गेल्या, एक शाबू आसल्यार 2 शाबू फ्री म्हणटा. 2 शाबू घेतल्यार 1 शाबू फ्री. आमी कितें म्हणटा ना ताका, फ्री हातोच दी रे म्हणटा शॉपकाराक वयता आनी. हां, दिता मागीर तो. हेजो शॉपकार बरो आहा, तुमी सगळीं तेज्या शॉपकाराचेर वचा. तो सांगता दिता म्हणून, तुमी सगळीं वचा, फायदो जातलो. कितें म्हणटा शॉपार थंयसर कितें बरयता, 2 शाबू घेतल्यार 1 शाबू फ्री. आनी आमी कितें म्हणटा, 2 शाबू नाका रे, पूण 1 शाबू आहा तो फ्री तो दी. दितलो? तरी तेजो तोच आन्सर आहा. दिवचो ना न्हू. हय, ती 2 आहा ते पयलीं घेवचे पडटले, मागीर तो मेळटले. तसोच देव म्हणटा पयलीं तूं सुर्गीचे राज सोड. तुका पेखोणी जाय न्हू, पयलीं तूं देवाच्या उतरान राव न्हू. फुकट तें कित्याक सोदता? कितें ब्रदर? हय, फूल पॅकेज आपूण दितलो. पूण तें सुर्गीचे राज न्हू, देवाचें उतर सोदात न्हू, कितें सांगता तें करात न्हू, मागीर तुमकां सगळें पॅकेज फाटल्यान येतली. आतां आमी ब्रदरीची नीक ब्रदरीची हें घेतलेलें एग्जाम्पल घेतलें. तेणी कितें केलें? हात पांय ना म्हटल्यार सोदलें देवाचें राज न्हू. पांयूय ना, बारीक आहा, धाकटुलो. तेच सांगता न्हू तुका हांव, तेच सांगता हांव. तुमी सोदात सुर्गीचे राज, एवरीथींग वील एडेड टू यू. सुर्गीचे राज, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड इट्स रायचसनेस एंड एवरीथींग वील एडेड. तेणी कितें केलें? देवाचें राज सोदलें. ताका कितें जाय? काजार जाय, भुरगीं जाय, ऑफनेज जाय ताका आनी देवाक दुसऱ्यांक पेकोणी दिवंक जाय. तें केलें न्हू तेणी, काम केलें न्हू. तें सगळें कितें देवाचें काम केलें न्हू. ताका कितें जाय तें फाटल्यान येयलें. तेच सांगता हांव. ते फ्री ते वस्तू फाटल्यान आमी धांवता. अजुनूय आमी कितें करता? फ्री आहा तेज्या फाटल्यान धांवता. शॉपकार जसो फ्री आहा तें दिना, तशेंच आमी देवाच्या राज्यान फ्री आहा तें आमकां मेळचें ना. जब तक तूं त्या देवाचें उतर सोदिना आनी देवाचें उतर तुका कितें सांगता तें करिना, तेब तक तुका ते वस्तू ज्यो तुका जाय त्यो मेळच्यो ना. देव आमचो दिता, दयाळूय आहा. पूण आमकां तेणी कंडिशन घातलें, पयलीं सोदात देवाचें राज आनी तेजें नितीवणपण, आनी तुका सगळें मेळटलें. कळ्ळें सिस्टर तुका आतां? कितें करलें आनी ताका कित्याक काजार जालें तेजें तें? हय, म्हणजे तें कित्याक जालें तेतून आसलें, पॅकेज आसली ती, फुकट पॅकेज आसली. तेणी फुकट पॅकेज देवाशी मागोवंक ना. तेणी देवाक जाय तशें केलें आनी तें फुकट आहा तें फाटल्यान येयलें. तशेंच आतां तूं म्हणटाय न्हू पॅकेज ती 2 शाबू घेतल्यार 1 शाबू, 2 शाबू घेतल्यार आपशींच तो फ्री आहा तो वांगडा येयलो. तशेंच देवाच्या राज्यान जेन्ना आमी देवाक जाय तें करता न्हू, तें फ्री आहा तें फाटल्यान येता आमकां. समजता? आं, आमचें कितें स्वत मानपाची गरज आहा आनी सोदपाचें देवाचें राज. कोण म्हणटा म्हाका, तो धाकटो भुरगो कसो शिकयता? तुमी पळयलें? एक धाकटो भुरगो शिकयता, तो कसो शिकयता? तेजे इस्कोलान वचपाचे दीस तो कसो शिकयता? ताका पवित्र आत्मो शिकयता. तेणी कूट दिल्या आपणाचे पवित्र आत्म्या. तेजे कितलें आहा न्हू सिस्टर, एकली बायल पळयता तें उलयता, ताका शिकोवंक जाय आनी कितें तें सगळें तो फाटल्यान ताच्या धांवन तो स्कुलान येताना फर्स्ट येता. तो बरो शिकता खंय तो, पूण देवाचें काम करपाक सोडूंक ना तेणी. सकाळीं 4 उठून तो क्लासीक येता न्हू, केन्ना टायम मेळ्ळो बायबल क्लास, एलिस्टर म्हणून आहा एक, आतां ताका जातली 9 वर्साचो आसतना शिकतालो शिकयतालो तो. आतां ताका 13 वर्सां जातली. हय, हिलिंग करता.
पेखोणी करता UK हांगा येयल्लो येतलो आतां सो तेन्ना तूं पळयतलें ताका युट्यूबार वचता कित्याक तेजी प्रिचींग पासून हाय धाकट्या भुरग्यांक बसून तो प्रीच करता बायबल तेजी चिल्ड्रन मिनिस्ट्री आहा सो आमी कितें करपाक जाय देवाक जाय तें करपाक जाय देव तुका कितें जाय शिकोवप जाय तुका हो जावंक जाय तें सगळें देव करतलो तुका पूण तुजो फोकस आसूंक जाय देवाच्या उतरार कितें सांगता पळय तेचेर तो आमकां यूज करता सो काही ब्रदरीक पयलें वाजयलो तो वाजयलो ब्रदरीक पयलें तें कोण शिकयता वाजोवंक पवित्र आत्मा शिकयता आमकां सगळ्यांक तो म्हणटा आमी फक्त आमची कूड दियात आनी तेजेर सोत मानात तें कितें जाय तुज्या जिवितान आतां म्हाका कोण शिकयता हांव बायबल शिकल्या सिस्टर म्हाका पवित्र आत्मा शिकयता न्हू पयलीं आतांय वाचता तें सांगता आनी तुवें तेंच कर म्हण तुका तुज्या जिवितान तेंच घडटलें न्हू पवित्र आत्मा जेन्ना तूं कोणाकूय देवाचें उतर दिता शॉपार बीन पवित्र आत्मा तुका आदार दितलो तो शिकोवपाक तांकां हिलींग करपाक पेखोणी करपाक पूण तूं पयलीं देवाचें उतर शीक म्हणटा तो तेंच सांगता सोद आपणाक देवाच्या उतरान आनी देव आमकां खंय मेळटलो तेज्या उतरांच्यान मेळटलें तो म्हणटा आपणाक सीक कर म्हणटा न्हू कसो सीक कर म्हणटा तो सोद कसो म्हणटा आपणाक सगळ्या काळजान म्हणटा न्हू सगळे काळजान कशी आमी सोदतली एक भयण म्हणटा ती प्रेयराक वयताली अशी म्हणजे प्रेयराक एक मिसाक कशी वयताली म्हणटा आपूण बसताली आपूण म्हणटा बाजारान सगळ्या भोंवोन येताली मागीर हांगा कितें म्हटलें म्हणटकूच उबी जाताली तशी सोदूंक जाय आमी देवाक मन आमचें खंय घरा कडेन कितें जाता तें आमी देवाक सोदूंक जाय सगळ्या काळजान कसो सोदतली आमी एग्जाम्पल जायरेसान कितें केलें जायते एग्जाम्पल आहा बायबलान आमकां कितें केलें जायरेसान चेडूं तेजें आपुरबाचें चेडूं बरें नासलें तो कितें केलो कोणाची परवा केली तेणी शेजाऱ्या कितें म्हणटली सोयऱ्या आपणाक कितें म्हणटली एकूच चेडूं आनी हो देवाशी धांवता तेणी कोणाची देवाक तेणी सगळ्या काळजान सोदलो जेजूशी गेलो जेजू तेज्या फाटल्यान येयलो कितलो लोक आसलो थंयसर न्हू खूब लोक आसलो थंयसर बसलो आनी जेजू तांकां प्रवचन करतालो मार्क 5 आहा जेजू तांकां प्रवचन करतालो त्या लोकांक इतल्यान तो जारियस येयलो कितें घेवन येयलो हो बावात घेवन तूं म्हाजो दुयेचेर हात धरला तूं पेखोणी मेळटली हो बावाक घेवन आनी त्या बावार्ता वरवीं तो मानवलो जालो बावार्ताक लागून तो तेज्या फाटल्यान गेलो आमी तशी येता काय जेजूची भावात घेवन पयलींच सांगलें म्हजेशी येता तेंच्यांनी भावात घेवन येवंक जाय सोत मानूंक जाय आपूण हांगा हाजीर आसा तो येता आमी तो जायरेस येयलो तो हट जेजून कितें केलो तो क्लावड आसलो तांकां राव हांकां प्रीच करता म्हटलें तेणी तो तेज्या वांगडा गेलो भावार्थान मानवलो जालो सगळ्या लोकांक थंय सांडलो आनी तेज्या फाटल्यान गेलो आमचो असो भावार्थ आसूंक जायो आमच्या फाटल्यान जेजू येवपाक जायो हो भावार्थान जेजू मानवलो जाता हो भावार्थ घट करूंक जाय दिसपटे जिवितान आमी आमचो भावार्थ कसो घट करतली तें पळोवपाक जाय आमी देवाचें उतर आयकूंक यो खूब एक्सक्यूजीस आमच्यो आसा न्हू काजाराक मातशें यो म्हटल्यार एक्सक्यूज दिता आमी बर्थडे पार्टीक वचोंक जाय हांव ना म्हणिना पूण दिता आमी टायम काडटा न्हू आमी टायम काडटा न्हू आमी वचपाक काजाराक भायल्यान टायम काडटा तसोच आमी देवाच्या उतराकूय हांव तें वायट म्हणिना पूण तसोच आमी देवाच्या उतराकूय शिकोवंक टायम काडपाक जायो तेन्नाच जें आमकां कितें गरज आहा आमच्या लायफान जें आमी कितें लॅक जाता तें आमच्या जिवितान आपुणूच मेळटलें आमकां तूं उलय देवाशी भासाभास कर देवाची डिजायर आमकां दिवपाचें बरेंपण तेजें एक गूण म्हणटा न्हू तेजें
गूण कितें आमकां दिवपाचे आमचो तसोच गूण आसूंक जाय दिवपाचो आमी दिता आमी लूक 6:38 कितें म्हणटा घे म्हणिना बरें आतां शिकलो मरे थँक्यू जिजस कितें म्हणटा गिव एंड इट शॅल बी गिवन टू यू कशें येतलें प्रेस डावन सेकंड टुगेदर रनिंग ओवर मॅन पोट इनटू बुजम आमी दियात आमकां संवय जाल्या कितें घेवप दी आनी देव तुका मनीस सांठोवन दितलो कशें दितलो दामून चेपून हालोवन वता सुयेन भरलेले मनीस तुज्या ओटयेन घालतलो केन्ना सोत मानून तूं दितले तेन्ना आस धरून दिताय न्हू आस धरूंक जायना देवान सांगला एकूच आमकां देवान सांगला दी आस धरूंक जायना देव आमकां दितलोच आमी दिवंक जाय कशें जाणा म्हाका देवान खूब दिलां दिसना बसून जाल्यार म्हाका देवान खूब दिलां हांगा खूब पळोवपाचें आनी हांव ताका दितां ऑटोमॅटीक तुका दामून चेपून हालोवन वता सुयेन भरलेले बेश्टें न्हू एग्जाम्पल घेवया आतां पळोवया खंयच्या स्कुलान आहा ती पळोवया आन्सर जाणा ती मातशें मागीर सांगा मागीर विचारता तुमकां आतां म्हजे कडेन एक 100 रुपया आसा कितले आसा 100 रुपया आसा आनी हांवें 70 रुपया न्हू गरिबांक जेवणाक दिले कितले उरले म्हजेशी 30 उरले खंय शिकले आमी हे खंय शिकले आमी 100 रुपयांतले 70 रुपया मायनस केल्यार 30 रुपीज उरले 30 रुपया उरले खंय शिकले आमी इस्कुलान शिकल्या आनी देव आमकां कितें म्हणटा लूक 6:38 कितें म्हणटा आमकां गिव एंड इट वील बी गिवन अनटू यू गूड मेजर pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. आता कितें म्हणटा हो मायनस जातलें म्हणटा हो हांगा कितें म्हणटा प्रेस डावन म्हणजे कितें सुबेस न्हू तूं दिता तेच्या पेक्षा दामून चेपून आतां तांदूळ तेतून इतले दिला तुका म्हणटा तो आनी व्हडली पोडीन म्हणटा दामून घालतलो हालोवन म्हणटा तुका परत ते तांदूळ दितलो आपूण एग्जाम्पल आतां जर हांवें देवाच्या राजान 70 रुपया हांवें ते गरिबांक दिले कितले उरले देवाचे हितून पयशे जाल्यार तो म्हणटा सुबेज आमी 30 म्हणजे मायनस करून सांगता देव आमकां मायनस करूंक दिना तो आपल्या उतरानूच सांगता सुबेज दितलो म्हणून कितले उरतले म्हाजेशी कितले उरतले सुबेज मेळटले हय तेच सांगता तुका सुबेज तूं जेन्ना देवाच्या राजान चोय करताय न्हू बी घालताय ती तुका वाडोवन मेळटली मल्टिप्लाय करून मेळटली 7,700 रुपया 7,000 7 lakhs 7 करोड आनी व्हडलें म्हणजे देव आमकां मल्टिप्लाय असो करून दितलो म्हणटा समजलें कितले येतले आमकां मल्टिप्लाय हालून म्हणजे खूब मेजूंक जायना तसले मिलाकीची चॅप्टर 3 9 10 अशें म्हणटा देर इज नो एका इंग्लिशीन वाचलेल्या देर इज नो रूम फॉर यू म्हणटा तो तुका आपूण इतलो दितलो दरवार जो वयले सर्गीचे दारां बांदल्यो सगळे उगाड्या बी करून इतले घालतलो तुका तुजे कडेन रूम पासून नासतना म्हणटा धरूंक इतले देव आमकां दितलो म्हणटा ब्लेस करतलो केन्ना आमी दिता उदारपणान तेन्ना मिलाकी चॅप्टर 3 9 10 इंग्लिशीन एका ट्रान्सलेशनान आहा देर इज नो रूम म्हणटा तो कितले दितलो न्हू सो आमकां ल्हानपणासून कितें संवय जाल्या आनी कितें शिकले आमी दिले जाल्यार आमचे मायनस जातले कमी जातले आमचेशी पूण देव आमकां म्हणटा तूं दिलें जाल्यार
दामून दामून चेपून चेपून तुका मेळटलें म्हणटा न्हू. हो बरो गवळी आमकां एक गिरेस्त करूंक सोदता. हो बरो गवळी ताका जाय आमी एक गिरेस्तकायेन जियेलेली, एक बरें जिवीत जियेलेली. पूण तो सांगता हांव सांगता तें करात. आमी फक्त दी रे तूं केलें जाल्यार आमकां जावचें ना. आमी दिवपाक शिकोवंक जाय. दिव. Bring the full tithe into the storehouse, that there be food in my house, and thereby put me to the test. आनी हांगा तो कितें म्हणटा, आपणाक दी आनी पळय, परिक्षेन घाल म्हणटा. खंयसरूच न्हू बायबलान आसा देव आपणाक परिक्षेन घाल म्हणिना. खंयसरूच पळोवशी जाल्यार देव म्हणिना आपणाक परिक्षेन घाल. पूण हांगा एकूच देव कितें म्हणटा, तूं म्हाका परिक्षेन घाल आनी पळय हांव तुका स्वर्गीचें दार उगडचो नाल्यार सेज द लॉर्ड होस्ट. इफ आय वील नॉट ओपन द विंडोज ऑफ हेवन फॉर यू एंड सिस्टर open the windows of heaven for you and pour down for you blessing until there is no more need for you. कितें म्हणटा तुका गरज पासून आसची ना आनी इतलें तुका आपूण देव ब्लेसांगांनी भरतलो, तितलें तुका देण्यांनी भरतलो जेन्ना तूं दिताय तेन्ना. आनी एक आसा हांगा म्हणटा कितलें 10%. ओल्ड टेस्टिमेंट 10% म्हणटा आनी न्यू टेस्टिमेंट म्हणटा कितें चॅरफूल हार्ट. चॅरफूल हार्ट उदारपणान तूं काडांनी दी. जितलें तूं दिताय मागीर आमी पळयलें न्हू, जितलें तूं दिताय तितलें तुका दामून येतलें. आतां तूं 70 रुपया तुका तितलें 7,700 तितलेंच मेळटलें. तुजो सुबेज दिवशी तुका सुबेज मेळटलें म्हणटा तो. आनी हांगा म्हणटा तो पोर डावन ब्लेसिंग आनी नो मोर नीड. तुका केन्नाच गरज पडची ना जेन्ना तूं दिताय पळय तेन्ना. आनी जेन्ना दिताय न्हू तेन्ना तुजी गरज आसता न्हू त्या टायमाचेर देव तुका दितलोच. तुका देव सांगचो ना. टेंशन घेवपाची गरज ना. कित्याक देवाचेर विस्वास म्हणजे भावात धरपाची गरज आसा. तेच्या उतरान बरयलां तो उतराक आपल्याचे फेथफूल आसा. हां आमी पळयलां न्हू, आमी पळोवया नंबर्स 23:19 आहा म्हणटा तो. मनशा भाशेन आपूण न्हू म्हणटा. आपूण कितें उलयलां न्हू, कितें तुमकां सांगलां न्हू तें आपूण घडोवन हाडटलोच. देव आपल्या उतराक विस्वास हितेनी तो सांगला तूं दिल्या उपरांत तुका आपूण दितलो, इतलो दितलो तुका रूम पासून म्हणजे तुका गरज पासून पडची ना. आनी नंबर्स 23 नंबर्स 23:19 वाच. म्हणजे देव आपूण कितें सांगता ते उतराक सारको फेथफूल आसा म्हणटा तो. देव मनशा सारको कितें म्हणटा, देव मनशा सारको न्हू. न्हय. 40 सांगून मनशाचें मन बदलता ते परी देव आपलें बदलिना. बासायता तें पाळटा. तो उलयता ताच्या उतरा पोरमोणे सोगलें घडटा. कितें म्हणटा तो, God is not man that he should lie, or a son of man that should change his mind. Has he said, and he will not do it, or has he spoken, and will he not fulfill it? पण देव आमकां कितें सांगता, आपूण एक मनशा सारको न्हू फोटींग उलयता. म्हणजे मोठींग मनीस फोटींग उलयता. मनीस देव बेश्टो सांगचो ना. देवान सांगला म्हणजे मनीस फुटींग उलयता. तो म्हणटा आपूण मनशा सारको न्हू फोटींग उलयता तसलो देव.
आनी चेंज जाता. मनीस चेंज जाता फटीं उलोवन न्हू. तुका एक बासावण दिता आनी दुसरे दिसा दिवकूच ना म्हणटा, जायना. देव खरेंच सांगता हें. तो न्हू म्हणटा आपूण चेंज जाता आपणाचें मायंड बीन. आनी आपण कितें सांगलां न्ही तें तुका करून घडून हाडटलोच तुज्या लायफान. आनी तो कितें घडीन हाडूंक ना म्हण तशें कांयच ना तेजे कडेन, तो हाडटलोच. आमी बायबलांत जायते एग्जाम्पलां पळयल्या. अब्राहम 25 वर्सांनी देवान ताका बासयलेलें कितें सांगलेलें ताका दिलें न्हू, दिवंक ना. तेच देवाची खबर करता हो बरयता तो तेच देवाचें आमकां सांगता. जो देवान अब्राहमाक जे बासयलें तेज्या जिवितान घडोवन हाडलो तोच देव आमी ताका बुजता. आनी तेच देवाचें सांगता तो बदलोना. तें उतर जें उलयलां तें उतर आमच्या जिवितान तो घडोवन हाडटलो. तेणी सांगलां दी आनी तुगे आपूण तुका सगळें दितलो म्हूण सांगलां. तें तुका केन्नाच कमी पडचें ना. तोच देव आमी सव करता, तो बदलोना. समजता. आमी देवाक चे उतर आमकां इतलें गरजेचें आसा आनी आमच्या लायफान तो उलयलां तें उतर आमच्या जिवितान घडोवन हाडटाच. पूण आमी एकूच आमी तेजेर भावार्थ धरूंक जाय, सोत मानूंक जाय. तेन्नाच आमचे सवय हे सगळें घडोवन येतलें जें कितें तेणी सांगलां तें. समजता तो आपल्या उतराक फेथफूल म्हणून. आमी तेजें काम केलें कांय व्यर्थ जायना. तेजे वांगडा वचोंक तेजें एकूच आमकां ह्या मनशाक हे संवसारान म्हणपाचें आमकां एक एकल्या तेजें उतर परगडपाचें काम दिलेलें आसा. देवाच्या राज्यान आमकां कसलें काम दिलां? कसलें काम दिलां आमकां देवाच्या राज्यान मनशाक? हय, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथींग वील. म्हणजे आमी देवाच्या उदकान गो एंड प्रीच म्हणटा तो. एकी कडेन म्हणटा आमचेर शिक्को मारलेलो आसा. कित्याक शिक्को मारलेलो आमचेर? 1 Corinthians 9:16. कित्याक शिक्को मारलेलो आमचेर आसा? देवाचें उतर हें परगटूंक मनशाचेर शिक्को मारलेलो आसा देवान. कितें करपाक? देवाचें उतर परगटूंक. शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हटल्यार म्हाका व्हडविकेचें कारण न्हय. तें देवान मोचेर घाल्लो एक कायदो. कितें? एक कायदो फुडें. तें हांव परगट करिना जाल्यार मोचें खोटा. हे देवाचें उतर परगट करपाचें म्हाजेर कितें घातलेलो आसा? मनशाचेर एक शिक्को मारलेलो आसा परगट करपाचो. तें तो करिना जाल्यार म्हजें खोटा म्हणटा तो. एके वाटेन एक श्राप. For if I preach the gospel, that gives me no ground of boasting. For necessity is laid upon me, woe to me, if I do not preach the gospel. कितें म्हणटा आमी हें आमकां एक व्हडविकायचें हें म्हाका प्रीच करपाचें एक व्हडविकाचें कारण न्हू. हांव प्रीच करता कोणाक एक शिकोवणदाराक व्हडविकायेचें कारण न्हू प्रीच करप. हें मारलेलो आहा शिक्को म्हाजेर. म्हणजे एक काम म्हाजें हें. एक काम देवाचें उतर परगटपाचें म्हाजें एक काम. समजता? हें आमचें काम. व्हडविकाय न्हू. हांव एक देवाचें उतर करता बुस्टींग म्हणटा तो. व्हडविकाय न्हू ही. पूण एक काम म्हाजें. हांव हें काम करता म्हाजें. हें आमचें काम देवाचें उतर परगट करपाचें. जशी कामाक वयता तशी आमी कामाक वचोंक जाय. हें देवाचें उतर परगटूंक जाय दिसपटे जिवितान आमच्या. हें काम आनी तें जर आमी करिना जाल्यार आमचेर कोटा म्हणटा. ओ टू मी म्हणटा. कित्याक आमी हें देवाचें उतर आमकां देवान वेंचून काडलेलें आसा सगळ्यांक. हे मनशाक सगळ्यांक देणें आसा. हें थोड्यांकूच आसा. पूण सगळ्यांक मायक घेवन प्रीच करपाचें 1 to 1. खूब भाशेन आमी प्रीच करता. इवन एक्शन घरान आमी कशें करूंक जाय? देवाचें उतर परगटूंक जाय म्हणून घरान परगटूं येता आमी. घरान एक्शन
विथ लव. मोगान आमी देवाचें उतर परगटूंक जाय घरान. आमी शिकतालीं घरान जर आमी देवाचें उतर परगटूंक जाल्यार ती म्हणल्यार तुजे कडेन दोते. सगळ्यांक ट्रेनिंगूय बरें मेळटा घरान. ट्रेनींग सारकें हांगा ना ट्रेनींग आमकां. हय. बेस्ट ट्रेनींग मेळटा घरान. समजता. आनी घरान आमी एक्शनीन परगटूंक जाय. प्रीच करूंक न्हू. चान्स मेळटा तेन्ना प्रीच करूं येता पूण एक्शन चड गरजेची घरान. घरान एक्शन विथ लव. तेन्नाच आमी जेजू परगटतले. आमकां आमी समजता सगळ्यांनी मायक घेवन प्रीच करूंक जाय ना. सगळ्यांक एक एकल्याक पवित्र आत्मा शिकयता. एक दीस दितलो देव चान्स. डिजायर आहा जाल्यार देव दिता सगळ्यांक चान्स. डिजायर करपाक जाय आमी. डिजायर आहा. डिजायर केली न्हू तुवें प्रीच करपाचें. पूण हांवें केन्ना डिजायर करूंक ना प्रीच करपाची. हांव जेन्ना स्टार्टींग येयलें म्हाका कांय कळत नासलें. बायबल जेजू म्हणजे जेजू जाण आसली. पवित्र आत्मा म्हणजे कोण खबर ना न्ही. बायबलांचें उतरांय खबर ना. हांव प्रीच करपाचें आनी डिजायर करची ना. करूंक ना हांवें. पूण शिकपाचें हांवें देवाचें उतर खूब ट्राय केली. खंय खंय वचून मोबायलाचेर कानान घालून जायतें हांवें शिकलां. शिकतालीं देवाचें. आजुनूय शिकता. शिकून आजून जावंक ना. सो तें काम हांवें केलां. प्रीच करपाचें. इवन हांवें प्रीच करतना प्रीच कर म्हटलें तेन्ना न्हू एका भावाक कित्याक म्हाज्या फाटीक लागल्यात तुमी. तेणी म्हाका हो आन्सर दिलो. देवान तुजें शिक्को मारला तो फक्त देवसाराक आनी देवाच्या मनशाक दिसता. तुजें शिक्को मारला देवान. आनी तेन्ना म्हाका हे शिक्को खंयचो म्हाका कितेंच खबर नासली. ब्लेसींग बीन कितें कांयच खबर ना. हो आनी कितें म्हणटा तुजें शिक्को मारला म्हण तुजें हांवें म्हणलें म्हाज्या फाटल्यान सगळें कित्याक लागलें म्हाका प्रीच कर हें कर. हांव शिकता शिकता खरें गो. पूण तुजें शिक्को मारलेलो आहा देवान. हे देवाचें उतर जेन्ना वाचलें तेन्ना शिक्को कळ्ळो. देवाच्या उतराचो मारलेलो आहा म्हणून. सो आमी कितें शिकतालीं भावार धरल्यार न्हू देवाचेर फक्त आमकां भावा सोत मारल्यार आमी कितें करतलीं ती. शिकपाक जाय तुमकां आनी भावार धरल्यार कितें करतलीं आमी ती. जायें जाल्यार शिकया. मार्क 16:17 पळोवया आमी. भावार धरल्यार आमकां कितें जाता तें आमचें खबर ना. यू नो. ओके आमी पळोवया बायबलान कितें आसा तें सारकें. सारकें आहा न्हू बायबलान सारकें आहा न्हू. And this sign will be accomplished those who believe. पहिला believe म्हणटा. In my name they will cast out demon. They will speak in new tongue. कोंकणीन कितें म्हणटा पळोवया. सोत मानता सोवे. भावार धरतल्या भावार धरतल्या सोवे. ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देवचार काडटली. नव्यो भासो उलयतली. कितें म्हणटा आमकां हांगा कोण म्हणटा भावात धरता ती. भावात धरता ती देवचार काडटली. समजता आमी भावात दवरल्यारूच आमचेशी ही खुणा हो बरो गवळी आमकां सांगता तुमी म्हाजेर भावात धरा. तुमी हांवें केला न्ही देवचार काडला नो म्हणजे आपणें कितें केलां तें तुमी कोत्तल्यान फक्त भावात दवरल्यार. आतां भावात धरतल्यार आमकां देवाच्या उतराची चड गरज आसा. आनी हो भावात आमी धरूंक जावो देवाच्या उतराचेर. जायतीं जाणां म्हणटा म्हाका भावात आसा आनी देवाचें उतर ना जाल्यार भावात पोलको तो. तितून हें ना पावर ना. समजता. देवाचें उतर ना जाल्यार भावात पोलको. तेका लागून तो म्हणटा भावात धरतले सोवी कितें जातलें म्हणटा खुणा दिश्टी पडटली.
देंवचार काडटली. स्पीकिंग टंग, न्यू टंग, इंग्लिशीन न्यू टंग म्हणटा. आमी कितें देंवचार कसले काडटली? रागाचे, भिरांचे. आमकां पावर आहा न्हू, राग येयलो पासून गेट आवट इन द नेम ऑफ जिजस. पावर आनी ऑथॉरिटी दिल्या न्हू आमकां. भिरांत, दुबाव, इवन जेलसी, ते आमचेशी पावर आहा न्हू दावडुपाक आमकां ना. दुसऱ्याच्याच आहा. आमकां आमच्या भितर पयलीं आमी क्लिन्स जावंक जाय. भितर आमकां पयलीं नवें काडूंक जाय सगळें भायर आमच्या भितर आहा तें. मागीर दुसऱ्याचें. ताका लागून एकी कडेन देव म्हणटा तुज्या दोळ्याची पयलीं पाटी, दुसऱ्याचे कुस्कूट. आमी दुसऱ्याचे चड पळयता, आमचें पळोवपाक जाय. हे ट्रेन करूंक जाय आमी. आमकां पळोवया, आमकां नितळ करया पयलीं. देंवचार काडया. नो भासो उलयतल्यान. गिफ्ट ऑफ टंग. भावाक दवरता थंय. आमी तर भावाक दवरता जाल्यार आमचे कडेन सगळ्यां कडेन जिबेचे देणे आसूंक जाय. न्यू टंग ती भावार्थान मेळटा. आनी आमकां म्हणटा ते एक बर्थ रायट. कित्याक म्हणटा बर्थ रायट? एफिशियन 1:3 म्हणटा स्पिरिच्युअल देण्यांनी, सगळ्या देण्यांनी, आत्मीक देण्यांनी भरलेले आहा बिफोर द फावंडेशन. मागीर दिसता म्हणजे ताका लागून आमचे कडेन ती एक हे देणे, आत्मीक देणे, बर्थ कितें म्हणटा न्हू, जल्म सिक्क हक्क म्हणटा न्हू तो हक आमचो. जिबेचे देणे उलोवपाक, एक बापाशी उलोवपाक. हें आमी जेन्ना भावाक दवरतलीं न्हू तेन्नाच ही खुणां. जिबेचे देणे उलयतले आमी, भावाक दवरता ती सगळ्यांनी जिबेचे देणे उलोवपाक जाय. थोडी म्हणटा म्हाका येयना, पूण तुका भावात ना. तो म्हणटा भावात दवरता ही सायन, ही खुणां दिश्टी पडटली. दुसरी खुणां तो रोखडीच सांगता तुमी जिबेचे देणे उलयतले. आमी खूब म्हणटा आमकां येयना. थोडी म्हणटाली पयलीं खंय ते तांकांच कोण प्रीच करता पळय तांकांच देणे. कित्याक समजोणी नासली. म्हाका जाल्यार फर्स्ट रिटायराक गेल्यार जिबेचे देणे मेळ्ळा, पूण समजोणी ना ते कशें कितें करूंक जाय ते. कोणी जाल्यार हात तुका हा. पूण ते कितें करूंक जाय आनी कितें जाता हे देण्यांनी ते कांयच खबर नासली. कितलीं वर्सां तरी म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता हे फोंड्या स्टार्ट जाता तेन्ना म्हाका सारकी डीप अंडरस्टँडींग जालें. हांगा स्टार्ट जाला पळय तेन्नाच्यान जिबेचे देण्याची. एक जिबेचे देणे आमी थोडे हे उलोवया. 1 Corinthians चॅप्टरान सगळें आहा. 14 चॅप्टरान तुमी वाचून पळोवया, तेजेर सगळें आसा जिबेचे देणे. जिबेचे देणे कितें जाणा, आमी आमकां एक सोग आमच्या बापाशी उलोवपाक, रचलेल्या बापाशी आमकां भासाभास करपाक, हे रचलेल्या बापाशी आमकां उलोवपाक एक देणे. सगळ्यांक जाय न्हू उलोवपाक बापाशी? नाका दिसता तुमकां? जाय न्हू? सो आमी ते भावाक दवरतले खुणां घडटली. आतां एक उलयतली कशी आमी? एक सोंपें तें. एक ल्हान भुरगें आवय बापाय कडेन कशें उलयता? हाय मामा म्हणटा ल्हान आसतना. हाय डॅडा. कितें म्हणटा बरो तर? मागीर ते तुका कळटालें न्हू ल्हान आसतना तुजे बेबी उलयताना ना, तुका कळटा न्हू तें कितें म्हणटा तें? तशेंच जेन्ना आमी आबा राबा 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 म्हणटा आमच्या सर्गीच्या बापाक कळटा न्हू. जशें ल्हान भुरगें आवय कडेन उलयता, आवय मागीर म्हणटा दुदू जाय तुका, म्हणजे युअर स्लिपींग टायम, म्हणजे तशें बापाक आमच्या कळटा जें आमी कितें भास उलयता पळय ती. आनी ती कोणाक दुसऱ्यांक कळना, खंयच्याच मनशाक कळना. समजलें? व्हडलें म्हणजे देंवचाराक कळना. बरी खबर न्हू? ताका देंवचाराक कळना. जिबेचे देणे आमी उलयतना ताका कळना, तो कन्फ्युजन जाता ताका. आनी मेन म्हणजे आमच्या हांगाय ह्या गिन्यानाक न्हू कांय 1 Corinthians 14:14 हे गिन्यानान हांगा न्हू
कांयच कळना ताका लागून चड लोड घेवपाचो ना कितें म्हणटा तें एकूच खूश जावपाचें हांव म्हज्या बापाक कळटा भाशा आनी उलोवपाची समजलें आनी 14-18 म्हणटा पावलू म्हणटा हांव कोणाकूच ह्या मनशा कडेन चड उलयना कोणाच्या मनशा कडेन आपूण चड उलयना म्हणजे आपूण कोणा कडेन उलयना पूण देवाशी चड उलयता सर आमी कितले उलोवंक जाय देवाची भास न्हू कितें म्हणटा उलोवंक जाय काय नाका कितले उलयतले तुमी टायम मेळ्ळा उलय देवा वांगडा एकले बी नासल्यार बेस्ट न्हू देवा वांगडा उलयत रावपाची कितें जाता जाणा एकले उलयत जाल्यार जायना न्हू खूब वगत न्हू म्हाजे कडेन एकले उलयत जाल्यार न्हू जायना हांव कितें करता मोबायलाचेर गिफ्ट ऑफ टंग खंय आहा न्हू तें घालता आनी तेज्या वांगडा उलयत रावता आवाज येता न्हू मातशें मायंड केवडें परत आवाज येयलो परत येयले आतां रेंज नासा जाल्यार कितें केलां हांवें रिकॉर्ड वॉयस हें करता न्हू रिकॉर्डींग तें करून दवरलां खंयसरूय आतां रेंज ना हो GB काबार जालें तें घातलें जिबेचें देणें तूं उलयता आनी तुजो ग्रोथ जाता तूं तुकाच घोट करता जिबेच्या देण्यान तुकाच घोट दिता तुका भिरांत कशें जाता तुका न्हू तूं जिबेचें देणें जितलें उलयता तुकाच घोट करताय समजता सो आमी जिबेचें देणें आमकां कितें बर्थ रायट न्हू पळय हांगा 14 पळय कितें म्हणटा तें For if I pray in tongues, my spirit pray, but mine is unfruitful. हे मोतीक कांय प्रॉफिट ना ह्या मोतीन तूं जिबेचें देणें उलयतना न्हू तुका कितलें चिंतना येता कितें उलयता तुका दिसतलें पयलीं स्टार्टींग जातालें पूण एक खोशी आसूंक जाय तूं म्हजो बापूय समजता ती भास म्हजो सुर्गीचो बापूय समजता हांव केन्ना न्हू म्हाका संवय न्हिदोन बीन उलोवपाची हांव एक दीस बापाक विचारून सारकें काय म्हाकाय खबर ना आतां म्हाका उदास येयलो हांव धाकटें आसतना कितें करतालें म्हज्या बापायच्या मांडयेर बीन न्हिदतालीं आनी उलयतालीं खबरी सांगतालीं खानार अशें भोंवोन सो आमी बापायचें आमच्या कशें उलयता न्हू सुर्गीच्या बापाय जशें आमी संवसारी बापाय वांगडा उलयतालीं तसोच आमचो सुर्गीचो बाप इतलोच दोळ्यार मोगार आसा केन्नाय 24/7 केन्नाय उलोवया तो अवेलेबल आसता संवसारी बापूय पासून खंय खंय वयतालो न्हू उलोवंक मेळनासलें पूण हो सुर्गीचो बापूय 24/7 तुज्या वांगडा आसा तूं केन्नाय तेज्या वांगडा उलय तो रावता सो सगळ्यांक जिबेचें देणें आसा न्हू सगळ्यांक आसा न्हू ब्रदर बावात दवरतले सो ही खुणां दिश्टी पडटली ही खुणां उलयतली म्हणटा न्यू टांग म्हणजे भावार्थ दवरता तेंचेशी आमचेशी भावार्थ आसा जाल्यार जिबेचें देणें आसूंक जाय हय न्हू बायबल सांगता मागीर तिसरें कितें म्हणटा सोरोप दवरतली Mark 16:18 सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें आनी जीव काडटा तें जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना पिडोवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली कितें म्हणटा सोरोप दवरतली भावार्था ना सोरोप येयला ती घट येयल्यार सोरोप कांय करचो ना कित्याक करचो ना देवान आमकां तेजेर राज करूंक सांगला काय ताका भिया सांगला हां तेच न्हू जानवर ते पृथ्वीचें पोट जोरून चलतले तेजेर तुका राज करचो पळय ताका लागून आमी भावार्थान ताका हांवें म्हणजे तेजेर ताका राज करूंक जाय ह्या भावार्थ धरूंक जाय आनी तेन्नाच भावार्थ दवरता तशें ह्या आनी ती विकारी पासून वखदां पियेल्यार तांकां कांयच जावचें ना
विकारी मुद्दाम पिवपाक जायना आं मुद्दाम म्हणजे भावात आसा तेजे कडेन आतां कितें म्हणटा भावात आसा तेजी ती विकारी वखदां बसून घेतल्यार कांयच जावचें ना आतां डॉक्टराचे एक एक सायड इफेक्ट्स आसता न्हू वखदांनी सायड इफेक्ट्स आसता न्हू कोणाचे केंस वयता आं कितें कितें जाता सो त्या टायमाचेर आमी म्हणपाक जाय हें जेजू हें तुजें रगत आनी मांस आनी तुवें सांगलां हें जरी विकारी वखदां ती म्हाका तुजें रगत आनी मांस सान म्हाका कांयच जावचें ना हें म्हाजे कुडीन कांयच आम जावचें ना केंस वयचें ना म्हाजें म्हाका कितेंच जावचें ना हो भावार्थान मागणें करूंक जाय आनी युट्यूबार एकली भावार्थान मागणें करताली तिका कॅन्सर किमो आसलो ती म्हणटा किमो सगळें आपूण जेजूचें रगत आनी मांस म्हणून म्हणटा मॅडिसीन घेताली डॉक्टरान तिका विचारलें तुजें केंस वचोंक ना तूं कामाक वयता तूं हेल्दी कशी आनी तुजें मॅडिसीन म्हणून केन्नाच घेवंक ना तुजें जें कितें आपूण दिल्लें तें मॅडिसीन म्हणून केन्नाच घेवंक ना आपूण जेजूचें रगत आनी मांस म्हणून घेतलां आनी सोत मारला की हें म्हाका कांय इफेक्ट जावचें ना हें आमकां म्हणजे कितेंय आमकां खाल्लें जाल्यार वायट जावचें ना कोणी म्हणटा हें खाल्लें पोटान जाता हें खाल्ल्यार थोणी जाली सो देवाचें उतर म्हणटा तूं कितेंय खाल्ल्यार तुका कांयच जावचें ना पॉयजन पासून पियेना तुका काय हें खाल्ल्यार कितें जातलें आं ब्लेस कर आनी खाव सो आमकां म्हणटा फक्त कितें म्हणटा भावार दवर न्हू भावार दवर म्हणटा न्हू आनी दुबाव दवरल्यार कितें जाता तें पळोवया आमी ओद्यो घेतलेले म्हाका उडासूं ना जेम्स 1:6-7 वाचया जेम्साचे जाकोब चॅप्टर 1:6-7 5 वाचल्या जाता दोश पूण भावार्थान ती मागूंक जाय कितें तुका जानवाय पयली आहा तें जानवाय माग आनी तुका देव दितलो कसलोच दुबाव धोरी नासतना दुबाव दोतात ती वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा सारकी फुडें दोशी ओडोन सोदा ओतीर पावलांनी चोलोन असल्या मनशांनी आपूण मागतात ते सर्वेस्परा कोडचे आपूण घेतोली म्हणून चिंतूंक फावना कितें म्हणटा जी कोण दुबावान मागणें करता न्हू दुबाव नासतना मेळटलें काय मेळना तेंची म्हणटा ती दर्यान लारां व्हडलीं धाकटी अशी येता ती वाऱ्यान व्हांवता तसली जातली आनी तेंच्यांनी देवा कडसून कितें बरें येतलें चिंतूंक पासून जायना कितें चिंतूंक जायना आमी चिंतूंक जायना आमी जर भावार्थान कोणा मागणें करिना दुबावान तर येता आमी खंयचूर मागण्यान दुबावान येता दुसऱ्यांनी जाता म्हणून पळोवया तेजें जालां म्हाजें जाता म्हणून येयल्या ते भयण बरी जाल्या म्हणून हांव येता दुबावान जाली जाल्यार जाली जावचें ना देव म्हणटा भावार्था विणे आनी भावार्थ असो धरूंक जाय देव हांगा आसा तो म्हाका ते भयणीक बरें केला तो देव म्हाकाय बरो करतलो असो केला बरें ते भयणीक केला तसो म्हाकाय बरें केला हो भावार्थ धरून जातलें ना तुमी दुबावान जाल्यार तुमी म्हणटा देवा कडसून कितें बरें येतलें म्हणून चिंतूंक पासून जायना दुबावान मागणें केल्यार न्हू दुबावान कितें म्हणटा दुबावान म्हणल्यार तें हांव भावार्थी म्हणटा न्हू आमकां शीस भियातालें एकदां व्हड्यान उदी गेलें तेन्ना कितें म्हणटालें तें कित्याक तूं आं भिसूड हांव भावार्थ्या भाशेन भावार्थ नासलेल्या भाशेन कित्याक जाल्यान तुमी न्हू सो आमकां
कित्याकूच जाल्यार भावात जाय. भावात ना जाल्यार आमचेची कितें आसतलें? हां, अनभावार्थी जातली. म्हणजे कितें म्हणटा ताका? अविस्वासची. विस्वास नासतना भावात नासतलो आमचेची. आं, आनी ते भावात ना जाल्यार भावात ना जाल्यार आमी येत जाल्यार आमकां कितेंच मेळचें ना देवाची. हां, देवाचें उतर सांगता. आमी जर भावात ना आमचेशी आनी आमचेशी दुसरे म्हणजे अविस्वास आहा, अभावात अनभावात आसा, अनबिलीव, तर जाल्यार आमकां कांयच मेळचें ना म्हणटा तो. सो आमकां भावात जाल्यार देवाचें उतर शिकचें पडलें. भिरांत येवपाक कांय करचें गरज ना, आपुणूच येता ती. कितें करचें आहा भिरांत येवपाक? आपुणूच येता न्हू ती. हां, दिसलें कितें भिरांत येयली आमकां. भिरांत जर येयली आमचेशी भावात ना, ही खुणा. भिरांत जर आमचेशी येयली आमचेशी भावात ना, आमी फक्त देवाच्या उतराची वचपाची गरज आसा. समजता? आमकां भिरांत येयली म्हणजे तेन्ना समजोंक जाय आमकां हो भावात ना, देवाच्या उतराचो आमी भावार्थान ना. आनी कडेन देव आमकां कितें म्हणटा ना, अनभावार्था पासून पास्ट कितें करिना जाल्यार आमी आमच्या घरच्यांक बीन 1 Timothy 5:8 पळय. म्हणजे आमकां आमी जर आमी एकदां धांवता न्हू, फॅमिली कडली पयस धांवता, तांकां आदार दिना, म्हणजे तांकां पळयना, तांकां कितें म्हणटा देव? 5:8 But if anyone does not provide for his relative and especially for member of his household, he has denied the faith and is worse than unbelievers. कितें आमी जर आमच्या घरच्यांक, आमच्या सोयऱ्यांक जर फावो तो आदार दिना, कोण आपल्या सोयऱ्या दारांचो अदीक करून आपल्याच घरच्यांचो सांबाळ करिनात जाल्यार ताणें भावात सोडला आनी ती एका अनभावार्थ्या परस पास्ट. कितें समजता आमकां हेजेर? कितें समजता आमकां? जण एकल्याक देव उलयता न्हू. आमी जर आमचे फॅमिलीक फावो तो आदार दिनात, सोयऱ्यांक म्हणटा ते चड करून घरच्यांक हावसहोल्ड, जाल्यार आमचे कडेन भावात ना. आमी कितली देवाशी वच, मागणी आमची आयकतलो देव? भावात ना म्हणटा न्हू. हां, भावात ना म्हणटा आनी देव म्हणटा भावार्थानूच आमी देवाक मानवलेली जाता. जर आमी आमचे फॅमिलीकूच मोग करिना, आमी देवाचे देव देव करता जाल्यार आमचे मागणी आयकतलो देव? कित्याक देव म्हणटा कितें? भावार्थान तुमी म्हाका मानवलेली जाता. आनी हांगा म्हणटा तुमचे कडेन डिनायड द फेथ, तुमी भावात सोडलेलो आसा, भावात सोडला म्हणटा तुमी, आनी भावार्था पास जाल्या, अनबिलिवर आसा पास जाल्या म्हणटा तो. म्हणजे तेंच्या परस कोण अनबिलीव आसा न्हू, कोण स्वत मानिना, तेंच्या परस तुमी आनीक पोसतले केन्ना तुमी आपल्या फॅमिलीचो मोग करिना जाल्यार. फॅमिलीक एके वाटेन मोग करिना, एके वाटेन आदार दिना जाल्यार. समजता? आमी एकदां एक भाव सांगतालो, म्हजी बायल म्हणटा देव देव करता, रानी नासतना आमकां वयता, कांयच करिना. अशें सांगलां गो तुमच्या देवान? आमकां अशें सांगूंक ना. तांकां प्रोवायड कर सांगला न्हू, कितें जाय तेंच्यो गरजो. हां, जाल्यार आमी मागण्यांक वचोन प्रवचन करून कितें फायदो? सारकें न्हू? सो आमी आमच्या फॅमिलीक प्रोवायड करिना, तांकां फावो तो आदार, एके वाटेन मोगूय करिना आमी तेंचो, जाल्यार आमकां भावार्थ आसा? मोग कसो आसूंक जाय? एक्शन आसूंक जाय मोगानूय. आय लव यू म्हटलें आनी मोग एक्शन ना,
तर तो मोग देवाक जाय तसो जातलो? हां सांगा न्हू. मोग म्हटल्यार मातसो हें जालें न्हू. सो एक्शनूय आसूंक जाय आमच्या मोगान. त्या एक्शन आसूंक जाय फॅमिली. जायते हर्ट्स हांव म्हणिना, थोडी म्हणटा कितें तुका काय सांगूंक, तुका कितें सांगूं, आमी त्या घरान रावता आनी आमी ते जाणा हर्ट्स. हांव म्हणिना, तरी देव म्हणटा कितें आमकां, कसलो कोणाचो मोग कर म्हणटा जेजू? पेल्याचो. आनी कितें म्हणटा तो? दुस्मानाचो मोग कर म्हणटा. दुस्मानाचो मोग कर. दुस्मान कोण? तुका दुखयता तोच न्हू. आं दूख लागता म्हणूनच तेणी सांगला न्हू. आनी तेणी केला न्हू. तेणी ताका मारला खुर्सार, तेंचो मोग केला. तो म्हणटा बाबा तांकां बोगस, ते नोकरो कितें करता ते. ताका लागून तो म्हणटा आपणीन केला ते तुमी करपाक जाय. तेणी केला न्हू मोग, ताका लागून तो आमकां म्हणटा दुस्मानाचो मोग करा. कसो आमी दुस्मानाचो मोग करतली? एक्शन कसो करतली आमी दुस्मानाचो मोग? बोगसून कसो बोगसितली आमी? खूब मातशें कठीण आसा. जेजू म्हणटा कितें, एका पोल्यार मारल्यार दुस्मानाचो मोग करूंक. कितें एका पोल्यार मारल्यार सारकें सोंपें. तूं देवाचो म्हणजे तूं बऱ्या गवळ्याचो तावो आयकोना तूं. तो कोया म्हणटा दुस्मानाचो मोग कर. कसो मोग कर? तुजो उजवो पोलो दिल्यार दावो पोलो दी ताका म्हणटा. तसो मोग कर. तूं म्हणटा तसो दिवचो ना जाल्यार तूं गवळ्याचो तावो आयकतली तूं? तो परक्याचो तावो डिफरंट आसा. तितून कांय मेळचें ना, वयल्यान झगडी जातली. एका वाटेन तूं जेन्ना तशें कोत्ताय न्हू, तशें हो पोलो न्हू, पूण तूं परत परत तेचो तुका दुखयता. परत परत तूं ताका कितें दी, मोग कर तेचो. तुका दुखयता तेचो मोग कर परत परत. म्हणजे तशें एक्स्ट्रा कर तुज्या पासून. तो एक दीस तुजो बदलतलो मनीस न्हू. कशें तूं चेंज जालें इतलें? हांव तुका कितलें दुखयता आनी तूं म्हाजो मोग कोत्ताय. करपाक जाय न्हू. एक म्हाजे फ्रेंड आसले म्हाज्या कामाचेर. म्हजे कामाचे फ्रेंड आसले. हांव तांकां कामार न्हू आतां कितें म्हणटा, एक्शनीन जेजू दिवपाक जावं म्हणटा न्हू, उतरान न्हू. हांव उतरान तांकां दिनासलें. हांव तांकां बरी अशें नॉलेज भायल्यान अशें म्हणजे जेजूचेच ते उतर, पूण तांकां सांगिनासलें. हांव ताका सदांच ते म्हाका सांगतालें, सासूमाय नणून अशी सोचयता आपणाक. रडटालें एकदां एकदां. तुका तूं जाणाय तूं कितें कर जाणाय, एक तुका चान्स मेळटलो तेन्ना न्हू अशी सेवा कर, अशी तेजी सेवा कर. जावं सासूमायची कोणें बरें कर, तेन्ना पळय तुका कितें म्हणटा ती, तूं बरें कर. आसूं हो टायम तुका सोदयता न्हू, एक टायम येतलोच, सगळ्यांक टायम येताच तो. तिची एक दीस सासूमायक एटॅक येयल्यान बरी नासली. हे न्हू आख्खे दीस आनी रात तिचे कडेन हॉस्पिटलांत सेवा तिची. चेडूं बी कोण येवंक ना. आनी ती सासूमाय कोणाक तरी शेजाऱ्यांक सांगताली, म्हाका एकूच सून, 2 सून, एकूच सून म्हाका म्हणून. हेजें नांव घेत नासली. आनी ती म्हणटा थोडे जे खोबरी गेली हॉस्पिटलांतसून घरा हाडली आनी खोबरी गेली. तर ती म्हणूंक लागली म्हाजी सुनेन हें केलें 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 अशें म्हणपाक लागलें. ती तुमी जाणा न्हू उतरान नासलें आमी रोखडीच विचारता न्हू, तूं मगे सांगतालें तुका एकूच सून म्हणून. ना ना म्हाका एकूच सून, ती म्हाजी धूव. कशें चेंज जालें पयला. आनी ते म्हाका येवन सांगपाक लागले, जाणाय तुवें सांगलेलें न्हू म्हाका एक चान्स मेळटलो, हांवें तशेंच केलें, म्हाका ती आतां धूव म्हणटा. अशें आमी असो आमी मोग दाखोवंक जाय आमचो एक्शनीन. कोळणी जायी, भावार्थाकूय कोळणी जायी न्हू. भावार्थाक कोळणी ना जाल्यार भावार्थ मेलोलो म्हणटा. आतां आमकां भावार्थ आसा 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 म्हण एक्शन ना आमकां. कोण भुकेल्लो आसा, एक्शन ना ताका जेवण दिवपाक. ताका सांगता अरे बरो खा आनी जेन पी आनी राव. एक्शन आहा? हां हय एक्शन जाय. भावार्थ बसून आसलो जाल्यार एक्शन जाय आमकां. आतां दिवपाक
दी दी म्हटलें म्हणून आमकां दिवपाक ती एक्शन करूंक जाय आमी. देवान सांगलां दी आनी मुणीच रावले म्हणून तो आमकां आमचेशी परत येतले कळ्ळी ना, आमी मुणीच रावले. लूक 6:38 मुणीच रावली. मुणीच रावले, एक्शन ना. परत येतले आमकां धामून. म्हटलां न्हू देवान दियान तुका मुणीच रावंक जाय. भावार्थाकूय एक्शन जाय. तूं भावार्थान जें कितें म्हणटा न्हू तेकाय एक्शन जाय. जेम्स 2:1 आहा सगळें. भावार्थाक तर तुका एक्शन ना. जेम्स 2:14 तुजे भावा सारको मेलोलो. एक्शन जायी. तूं उलयताय न्हू तें एक्शन जायी. आतां तूं म्हणटाय 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायनी बरें जालें न्हिदोनूच रावलाय. भावार्थ आहा. तूं म्हणटाय जेजूच्या गायन तूं बरें जाल्यार तूं चल उठा न्ही. एक्शन. भावार्थाकूय सगळी एक्शन जायी. तशीच मोगाकूय एक्शन जायी. कोणाचो मोग करता म्हणल्यार तेका एक्शन जायी न्हू. तुजी कोणी करून दाखोवंक जायी. बेश्टेच हांव सगळ्यांचो मोग करता, हांव ते भयणीचो मोग करता, मोग कर. पूण ताका जर तूं एक्शनीन हेल्प करिना कसलेंय कारणां जाल्यार तुजो सारकें जाता तें. ती स्क्रिप्चर लागता न्हू. 1 Timothy 5:8 लागता न्हू आमकां. ऑन भावार्थ पास्ट आनी भावार्थूय ना आमचेशी. आमी कोणाचो मोग करता म्हणटा तेका एक्शन ना जाल्यार आमी ऑन भावार्थाच्या पास्ट आमी भावार्थ सांडलेलो आसा. सो आमी कितें करूंक जाय? भावार्थान सगळें भावार्थान एक्शन करून दाखोवंक जाय. लास्ट कितें म्हणटा आमकां तें स्क्रिप्चर. पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस बरें जाता म्हणटा. शुअर. पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस बरें जाता. आमकां भिरांतूय आसा न्हू पिडेस्ताचेर हात दवरपाक. आतां ना, पयलीं म्हाका आसली. कितलीं वर्सां तरी हांव केन्नाच हात दवरिनासली. की समजणी नासली न्हू. देवाच्या उतराची समजणी नासली. म्हणटाली पिडेसाचेर हात दवरल्यार बरें जातलें पूण एक्शन ना. कांय फायदो ना. भावार्थान म्हणटा तो पिडेसाचेर हात दवर मागणें कर बसून म्हणिना. सिस्टर म्हणटा मागणें कर म्हणटा. भावार्थान पिडेसाचेर हात दवर पिडेस बरें जातलें. इंग्लिशीन ले हँड एंड दे वील रिकवर आहा एके कडेन. म्हणजे ते बरें जायत वयतले. रिकवर हील म्हणजे बरें जातलें तें. वेन वी ले हँड आमकां मागणें कर म्हणटा थंयसर हात दवर आनी मागणें कर. भावार्थान तूं हात दवर. तो म्हाजो हात न्हू हो जेजूचो हात आनी तो पिडेस बरो जालो. भावार्थान हात दवर. हो म्हाजो हात न्हू हो जेजूचो खुर्सार खेळलेलो हात. ह्या वेळार जेजून सांगला भावार्थान हात दवर. जेजूचो हात दवरता हांव तो पिडेस बरो जालो. कित्याक जेजू हात दवरतालो आनी सगळीं पेखोणी मेळटाली न्हू. जायत्या जाणांक पिडेस्तांक हाडटाले तेन्ना. सो आमी भावार्थान सगळें करपाक जाय. आनी आमगे जिवितांत दोंगर आहा ते कितें करूंक जाय आमी. म्हजो भयण शिकयताली कोणी त्या दोंगराशी उलयत जाल्यार म्हणटा तूं से न्हू इम्पॉर्टंट कितें उलय. दोंगर वचून दर्यान पडटलो. जेन्ना आमी उलयतलीं तेन्ना न्हू. मार्क 11:23 म्हणटा जेन्ना आमी उलयतलीं भावार्थान. भावार्थ जावं हांगाय बीन. भावार्थान त्या दोंगरा कडेन त्या प्रॉब्लमा कडेन तुज्या कश्टा कडेन ते तुका सतयता इतलीं वर्सां तेजे कडेन उलय म्हणटा तो. आमकां संवय जाल्या आमी इतलीं वर्सां ते मागणें करता आनी दुसऱ्यांक सांगता. दुसऱ्यांक सांगला दोंगरा बद्दल तुज्या. कितें सांगला दोंगर वचून दुसऱ्याक सांगला. डॉक्टर रिपोर्ट एक दोंगर. आमी सारकें एग्जॅक्ट थोडी न्हू एग्जॅक्ट सांगता रिपोर्ट. आयकलां तुमी. म्हणजे आमी दोंगर उलयता. जेजून कितें सांगलां दोंगर उलोव नाका दोंगरा कडेन उलय म्हटलां तेणी. दोंगरा कडेन उलय. आनी ते भावार्थान उलय म्हण सांगलां दुबाव धरिनासतना. आमी जाणा दुबावान उलयल्यार आमकां देवाक वचून कितेंच बरें मेळचें ना. ताका लागून तो म्हणटा दुबाव धरिनासतना त्या दोंगरा कडेन उलय. दोंगर उलोव नाका उलोवंक लाग त्या दोंगरा कडेन.
आमकां अजुनूय संवय आहा दोंगर उलोवपाची न्हू. अशें जालें तशें जालें, तेणी म्हाका अशें म्हटलें, घोवान म्हाका अशें म्हटलें, बायलेन अशें म्हटलें. हां अजुनूय आसा न्हू ते दोंगर उलयता आमी. उलयत त्या दोंगरा कडेन आयच्यान हीं उतरां भायर सरची ना. हे म्हाज्या घोवाच्या म्हाज्या बायलेच्या तोंडांसून हीं उतरां आयच्यान भायर सरची ना. जेजूच्या नांवान उलय म्हूण सांगलां. उलोवंक शिकोवंक जाय आमी. ही ऑथॉरिटी आमकां पावर एंड ऑथॉरिटी भयण सांगताली ती लूक 10:19 आहा तें. सोरपाचेर वेंचूचेर पांय दवरतली ती आनी तुका वायट कितेंच जावचें ना. पावर एंड ऑथॉरिटी दिल्या ती लूक 10:19 आहा. म्हाका तें दुसरे भाशेन आहा. दुसरे भाशेन आहा पळय. आमी वाचून दाखयलें तें. वाचून दाखयलें मग आतां पळय लूक 10:19 काडून. सो आमी ती पावर एंड ऑथॉरिटी आमचे तोंडार आसा. ताका लागून तो म्हणटा उलय. जिबेर आहा न्हू पावर, जिबेर आहा पावर. ताका लागून तो उलय त्या तुज्या दोंगरा कडेन. दोंगराची खबर करूं नाका. म्हणजे भावार्थ आसा हांगारूय आमकां सगळ्यो गोश्टी सांगता. भावार्था भावार्थ धर, भावार्थ धर, भावार्थ म्हणजे देवाचें उतर तुजेशी धर. आमकां तेणी पावर एंड ऑथॉरिटी दिल्या न्हू सगळ्यांक उलोवपाक. पावर एंड ऑथॉरिटी दिल्या आमकां. हय ओके उलय. पळयात पळयात सोरोप सोरोप आनी वेंचू वेंचू आनी दुस्मानाचे सोगली पदवी पांयां तोला मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांयच हेच तुमकां वायट जावचें ना. आमकां सगळी पावर एंड ऑथॉरिटी जेजून दिलेली आसा. दुस्मानाचेर म्हणजे वायट देंवचाराचेर. भयण सांगताले फुडल्यान देंवचार येता जाल्यार आमी भिवून पळयतली म्हणटाली न्हू. देंवचार दिसलो जाल्यार आमी कितें करता फाटी येता म्हणटाली. पूण तेजेर आमकां ऑथॉरिटी दिल्या दुस्मानाचेर. तेणी आमकां कांयच वायट करूं शकना. तो आमचे कडेन येता पासून तो आमकां कांयच करूं शकचो ना. तो म्हणटा इतलें आमकां ऑथॉरिटी दिल्या आनी तो कितें करता तें आमकां कांय लागूय जावचें ना. देंवचाराचेर उलोवपाक ताका आमकां बोलण्यासान ताच्या फुडें वचपाक देवान एक पदवी दिलेली आसा. ही अधिकार दिलेलो आसा आमकां. खबर आमकां. आनी पांयां तोंडां सरपाक बीन म्हणजे तसलें वायट जें कितें आहा देंवचाराच्या पांयां पोंदा मोस्तुतली आमी. हो अधिकार दिलेलो आसा आमकां. फुडें कितें म्हणटा तें पळोवया आमी लायन 20. तोरीपूण देंवचार तुमकां खालते जाता म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्ली आसात म्हूण खुशाल जायात. आमची नांवां तुमची बरयलेली आहा. नांवां स्वर्गार नांवां बरयलेली आसा. वय म्हणजे आमी स्वर्गार जियेता तर अजुनूय देवाच्या उतरान जियेता म्हणजे आमी स्वर्गार जियेता. स्वर्ग इन माय हार्ट म्हणटा न्हू. सो आमकां भिवपाची गरज ना. आमी स्वर्गार व्हरलेली आहा. थोडी कितें म्हणटा तूं बरें करूंक जाय, बऱ्यो कोण्यो करूंक जाय, सगळें बरें करूंक जाय तेन्ना तूं स्वर्गार पावतलें म्हणटा न्हू. पूण बायबल सांगता तूं सत मान तुजें नांव स्वर्गार बरयलेलें आसा म्हणून. फक्त सत मान. तुका कोण कोण सांगला हांगा स्वर्गार वचपाक? तूं सत मान म्हणटा तो तूं स्वर्गार पावलें म्हणून. आमी नरकान कित्याक वयता सगळीं जाणां? कित्याक आमी नरकार वयता? अनबिलीव न्हू. सत मानिना. देवान बरयला त्या उतराचेर आमी सत मानिना. थोडी म्हणटा पातकाक लागून आमी केन्नाच नरकान वयची ना. कित्याक जेजून ऑलरेडी फारीकपण दिलेलें आसा. मनशाच्या पातकाचें फारीकपण दिलेलें आसा. तें आमी सत मानिना म्हणूनच आमी नरकान वयता. पातकाक लागून न्हू. जेजून ऑलरेडी 1 Peter 2:24 बरयलेलें आसा की हांवें तुमची सगळीं पातकां आपणाच्या कुडीचेर उबारून येल्या पातकाक फाट करून जेवच्या खातीर.
अशें तेणी केलें तेच्या गायांनी आमी बरी जाले आमी तेजे पातकाक लागून केन्नाच नरकान वयची ना कित्याक ऑलरेडी तेणी बरयलें आमची पातकां घेवन मेलोले आसा आमी सोत मानिना जें कितें बरयलेलें आसा तेजें सोत मानिना म्हणूनच आमी नरकान वयता सोत मानूंक जाय आमी कितें सोत मानूंक जाय आमी स्वर्गार आसा आमी उतरान जेता म्हणजे आमी आजुनूय स्वर्गारूच जेता जेजू वांगडा जेता आमी आमची व्हडलेली नांवां बरयलेलीं आसा आमकां कितें बरें करूंक जाय कितें ऑलरेडी ग्रेस आमकां दिता न्हू एफिशियंट 2:8 म्हणटा न्हू आमी ऑलरेडी सेव जाल्या न्हू आमचे कोंडेंक लागून सेव जाले आमी कितें बरें कोंडेंक लागून कितें आमी केलां म्हणून सोत मारला सेव जाल्या म्हणटा तो आमी सेव जाले बाय हिज ग्रेस थ्रू फेथ दोळेलाय आनी मोचे तेणी करून दवरलेले दोळेलाय आनी तेजेर आमी भावार दवरता म्हणून आमी साल्वार जालेली आसा तेणी खुर्सार सगळें करून दवरलेलें तेजेर आमी भावार दवरता करून दवरलें ताका ग्रेस म्हणटा एक भावार हें दोळेलाय हे दोळेलाचेर आमी सोत मानता आमी भावार दवरता म्हणून आमी साल्वार जालेले आमी कोण्यान बूश करूंक जायना हांवें हें केलां हांवें तें केलां म्हणून हांव साल्वार जाला न्हू पूण तेजेर हांवें विस्वास दवरला म्हणून ते भावार दवरला म्हणून तेच्या उतराचेर ताका लागून हांव साल्वार जाला आमचें कितें आमी जाय ती आमकां म्हणटाले कोण कोण बऱ्यो कुंड्यो करा आनी तुमी स्वर्गार पावतले पूण आमकां आयजाय 64:5 इंग्लिशीन 6 काय अशें आहा इंग्लिशीन 5:6 अशें कितें म्हणटा आयजाय 64:5-6 कितें पळोवया आमी कितें म्हणटा तें एकल्यान बरें कोंडे आमचें कितें म्हणटा तें पळोवया आमी म्हणटा न्हू बऱ्यो कोंड्यो केल्यारूच आमी स्वर्गार वयतलीं न्हू ना बऱ्यो कोंड्यो केल्यार स्वर्गार वयचें ना तूं बऱ्यो कोंड्यो केल्यार स्वर्गार वयतलीं न्हू आमी आयजाय 64 वाच सिस्टर मेरी बोस्टवलेली मनशा आमी सोमेस जाल्या आमच्यो प्रमाणीक बऱ्यो कोंड्यो बांशिऱ्या आमच्यो बऱ्यो कोंड्यो प्रमाणीक कोंड्यो फुडें वाच न्हू सगळीं आमच्यो बरी प्रमाणीक कोंड्यो एका बांचिऱ्या बरी जाल्या म्हणटा आमची हांव सांगिना बायबल वाचा नाल्यार ओल्ड टेस्टिमेंट आयजाय 64:5 बायबल उलयता तुजेशन एक बरो गवळी उलयता तो म्हणटा आमी म्हणटा आमचे बूश करता न्हू आमचे बऱ्यो कोंड्यो हांवें हें केलें हांवें तें केलें हांवें डोनेशन दिलें हांवें हेका हेल्प केलें सगळें म्हणटा ह्यो कितें बांचिऱ्यो म्हणटा तो ह्यो बऱ्यो कोंड्यो प्रमाणीक कोंड्यो तुज्यो बांचिऱ्यो आनी आमी तेजेर बूश करता हांव बऱ्या कोंड्यांक लागून स्वर्गार वयतलीं मातशें एक क्लासीन एक भयणा तिका हांवें विचारलें हयच म्हण लागली म्हाका आमी बऱ्या कोंड्या वरवींच स्वर्गार वयतलीं म्हण लागली ती म्हणटा आपूण चिंताली आपूण हे बारीक बारीक कितें चर्चीन बीन काम करता ते बऱ्यो कोंड्यो आनी ताका लागून हांव स्वर्गार वयतलीं पूण जेन्ना तिणें हें आयकलें बरो गवडी उलयता आमच्यो बऱ्यो कोंड्यो म्हणजे कितें तें बऱ्यो कोंड्यो एक आमच्या बांचिऱ्या भाशेन आमच्यो बऱ्यो कोंड्यो कितें बांचिऱ्या सारकी आनी आमी कितें एक कापसा सारकी उबोवन वयता पळय तसली आमच्यो बऱ्यो कोंड्यो त्यो बऱ्यो कोंड्यो आमच्यो कापसा सारक्यो वारे पानां पडटा पळय तशी जालें आयका सारकें डिस्टर्ब करूं नाका तिका भयणीक मेली बोस्टवलेली मनशा आमी सोमेस जाल्या आमच्यो प्रमाणीक कोंड्यो बांशिऱ्या सारक्यो
सगळे आमी पाना वरवीं सुकून पडटा आनी आमच्या खोट्या कोर्तुबांक लागून वाऱ्यान आमी उबून वेता कितें म्हणटा आमचे बरे कोण्यो एका म्हणजे काय यूज ना बांदशिऱ्याक यूज आहा हां तो आयज सांडले पासून आमी सोदतली दुसरे काडटली आं पूण आमचे प्रमाणीक कोण्यो तश्योच म्हणटा तो पूण आमी बुश करता न्हू प्रमाणीक कोण्यांक लागून आमी स्वर्गार वयतली पूण देवाचें उतर सांगता एक बांदशिऱ्या भाशेन एक ताका यूज ना आमी ऑलरेडी स्वर्गार आसा वयतली आमी आं काय ऑलरेडी आमी स्वर्गार आसा नांव बरयलेलें आसा म्हजें नांव बरयलां हय नांव बरयलां म्हणजे आमी आसा आतां चलता आमी सो कळटा आमकां कितें म्हणटा आमचे बऱ्यो कोण्यो प्रमाणीक कोण्यो आमी बूश करता आमी ओडवीक सांगता एका तेका ती कितें हां बांदशिरे हे मोठेपणूच बांदशिरे म्हणटा तो चल ओके सो आमी कितें करता तें कितें म्हणटा तो बायबलूय आमकां कितें सांगता उज्जे हातीक कितें करता तें दावे हातीक कळोंक जायना सांगता न्हू बायबल when you give you know that so तेका लागून आमी बुश करूंक जायना हांवें दिलें हांवें एका एक केलो तेका लागून जेजू सांगता गुपीत करा when you प्रायडनेसाक कितें म्हणटा देव सकयल उडयतलो गोरविश्टांक सकयल उडयतलो आनी हंबल खालती जी जाता तांकां देव वयर वयर उबारतलो आमी खालती जावंक जायी आमचे भितर एक खालत्याचो स्पिरीट आसूंक जाय जेजू खालती जालो जेजू खालती जालो जेजू खालती जालो जेजू कित्याक येयल्लो सेवा करून घेवपाक काय सेवा करपाक येयल्लो जेजू कित्याक येयल्लो आमची सेवा करपाक येयल्लो दुसऱ्याची सेवा करपाक सर्व अदर्स आमी कितें करता दुसऱ्याची सेवा करता करपाक जाय आमी करना ती सोड आतां आमी स्टेप घेवपाक जाय ते म्हणटात जेजू आपणें केलें तें तुमी करपाक जाय कॉपी करपाक जाय तेची एफिशियंट 5:8 म्हणटा तो आमी तेणी केला ती देख आमी करपाक जाय तेणी जर खालतेपणान दुसऱ्याची सेवा केली आमी करपाक जाय तेणी जर दुस्मानाचे म्हणजे ताका नाकारताले वचून तेजे पांय धुल्या तेणी कोण ताका विकतलो वचून तेजे पांय धुल्या धुंक ना तशें आमी तेंची दुसऱ्यांचे आमचे कोण नांव पिड्यार करता आमकां खबर आसा तेजी आमी सेवा करपाक जाय म्हणटा तो तेणी करूंक ना तेजें नांव पिड्यार करपाक इकपाचो आसलो तेजी सेवा करूंक ना पांय धुंक ना ताका सोडलो तेणी तूं चल हांगलो म्हटलं ताका लागून आमी करूंक जाय जेजून केल्लें तें आमी करपाक जाय हांगा संवसारान मोग करपाक जाय जेजून मोग केलो सिम्मेन नासलेलो आसतली तुजो मोग कित्याक केलो जेजून तुवें कितें बरें केलां म्हणून हां एके सायडीचो मोग जेजूचो एके सायडीचो मोग तसोच आमी करपाक जावो वर्क इन प्रोग्रेस ट्राय करपाक जाय ट्राय तसो मोग आमी पडटली एके सायडीचो मोग करपाक आमकां जातलें पडटलें पूण आमी उठपाक जाय आमी परस करपाक जावो कित्याक जेजून म्हटल्यार आपणें केलां तें तुमी करपाक जाय तेणी एकेच सायडीचो मोग हांव ताका कितें दितली कितें बरें करतली मागणें करतली हें करतली ताका लागून तेणी मोग करूंक ना तेणी पयलींच मोग केला जेजून पयलींच मोग केला न्हू आमचो काय मागीर केला जेजून पयलीं मोग केला म्हणून आमी आतां वर्क इन प्रोग्रेस आहा हां फूल आहाय तूं सो आमी ट्राय करपाक जावो जेजून मोग केला पळय तसो एके सायडीचो मोग व्हेरी इजी जातलो करपाक कित्याक जावचो ना जातलो हांव सांगता जातलो म्हण कित्याक तें सांग पळया
कित्याक जातालो आमचेशी तो मोग करपाक? ओके, आमी रोमन्स 5:5 जाणा न्हू. देवान आमच्या काळजान मोग ओतयलेलो आसा पवित्र आत्म्या उद्देशी. जेन्ना आमकां पवित्र आत्मा मेवला तेन्नाच आमकां तो मोग मेवला आनी त्या मोगा वरवीं आमी दुसऱ्याचो मोग करूं शकता. तो जेजून मोग केल्लो तोच आमच्या काळजान मोग ओतयलेलो आसा, एकेच सायटीचो मोग. हय न्हू? हां, एकेच सायटीचो मोग जेजून केला पळय तसलोच मोग आमच्या काळजान ओतयलेलो आसा. म्हणून आमी तो मोग करतले. आमचे भितर तो मोग वाडोवंक जाय जाल्यार आमी ट्राय करूंक जाय एकामेकाचो मोग करपाक. भितर आमचो वाडटा मोग जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता पळय तेन्ना. 1 जॉन लेटर टू 1 जॉन 4 तेजे सगळें आसा ते मोग कसो वाडटा देवाचो, संपूर्णायेन कसो जाता. जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना आमी देवाक पळोवंक ना, पूण आमी जेन्ना एकामेकाचो मोग करता न्हू तेन्नाच आमच्या भितर हो मोग वाडटा. देवान दिलेलो मोग देवान दिला. जर आमी एकामेकाचो मोग करिना जाल्यार तो वाडचो ना आमच्या भितर. सगळे भावार्थ आमी देवाचें उतर कंटिन्यू ना वाडना. देवान आमकां दिला, भावार्थ दिला तसो मोगूय ओतयलेलो आसा. तो वाडटलो जाल्यार आमकां एकामेकाचो मोग करपाक जाय. जायते कठीण मोग करपाक, पूण जेजू वांगडा आसा, जेजू आमच्या भितर आसा आनी तेचो मोग आसा जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करतली. पडटली पूण आमी करपाक ट्राय सोयरानान येतली. आनी एक म्हणजे आमी सोयरानान येवपाची गरज आसा. विचित पुता भाशेन आमी सोयरानान येवपाची गरज आसा. आनी सोयरानान येवन आमी कितें करता? मोग करता काय दुस्मानकाय घेता? तें थारलेलें आसा. सोयरानान येवन जेजू म्हणटा मोग करात एकामेकाचो. हांवें तुमचो केला, तुजो मोग करता तसो दुसऱ्या पेल्याचो मोग कर. आनी जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी मोग करात. करपाक जाय न्हू आमी? हें आमकां बरें घोवड्यान कितें सांगलां तें आमी आमच्या जिवितान प्रॅक्टिसीन घालूंक जाय. तेन्नाच आमच्या जिवितान कांयच उणें जावचें ना. आमी म्हणटा न्हू, ब्रदरीन म्हजो म्हटलें स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. केन्ना उणें जातलें? स्वामी तो गवळी आमकां कितें सांगता तें आमी कोत्ता तेन्नाच आमच्या जिवितान कांयच उणें जावचें ना. ओके, गॉड ब्लेस यू. उबी रावया आमी सगळीं आनी जिबेचें देणें उलोवया. आमी देवाची उलोवया. पयलीं आमी देवाक आमच्यो गरजो कितें आहा तें कळीत करया. कितें जाय म्हाका गरज आसा, कित्याक लागून हांव येयल्या, चड आवडो देवाच्या उतरा प्रमाणे करया. आनी आमी जिबेचें देणें उलोवया. आमकां ऑलरेडी मेवलें म्हणून देवाक आर्गां दिवया. जशें जेजून म्हटलें हांव म्हाका खबर आसा, म्हाका थँक्यू बापा तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें म्हाजें मागणें आयकलें. आमचें जेजून मागणें आयकलें म्हणजे जिबेच्या देण्यान जिबेचें देणें एक बिगस्ट प्रेज देवाक. व्हडल्यान ती व्हडल्या आर्गाची भेट दिता आमी हितून. आमी आर्गाची भेट दिवया कित्याक आमकां सगळें फावो केलेल्या पासत. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shikara bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Shikara bara 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 pa 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 pa. Shikara ra 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 pa 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 ra 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 ra. Shikara bara 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 bara. Shikara kara kara ra 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 pa ra pa ra bara 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 bara. Shikara ra 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 pa 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 pa. Shikara kara 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 bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah. स्वर्गीच्या बापा आमी खरेंच तुका आर्गां दिता. ही जिबेच्या देण्यान तुका व्हडल्यांतलें व्हडलें तुका आर्गाची भेट भेटयता. कित्याक तुवें आमकां आयज हांगा सुखरूप हाडलेल्या पासत काल आनी देवाचें उतर आयकूंक आमकां हें भाग फावो केलेल्या पासत. आमी जाणा देवाच्या उतरान सगळी पेखोणी आसा. आमच्या जिवितांत जें कितें आसा डॉक्टर रिपोर्ट कितें सगळें जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्नाच आमच्या भितरलें वायट, आमच्या भितरलो राग, निंदुकाय, आमच्या भितर आसलें सगळी जेलसी, आमच्या भितर आसलें सगळें दुसऱ्याचें वायट चिंतप सगळें आमच्या भितर जें आसलेलें. कित्याक देव बायबल म्हणटा जें कितें तुज्या भितर आहा तितलें तुका मेळ्ळें करता. कितें खाता तें न्हू. हे वेळार जेजू आमी जशें तुका आर्गां आनी भेटोवणी आनी देवाचें उतर आयकलां तें सगळें आमच्या भितरलें गेलां म्हणून स्वत मानता जेजू. आनी तुजो मोग करपाक आमकां तुवें जसो मोग केला तसो दुसऱ्याचो मोग करपाक आमकां तूं तयार केला म्हणून जेजू.
आनी त्या पासून तुका आर्गां दिता जेजू आमकां फक्त त्या भावात दवरपाक शिकयता आनी सोत मानपाक जें कितें आसा बरयलेलें आसा तेजें सोत मानून जियोवपाक आनी तें आमचेंच जालें जें कितें आमी सोत मारलां आनी खरेंच आमी हांगा येयल्या हो भावात घेवन जेजू तूं आसा हांगा आनी आमकां कितें जाय तें रिवॉर्ड तो दिला म्हणून आमी सोत मानता जेजू आनी तुका आर्गां दिता सगळे देण्या पासत आमकां सगळी जानवाय दिलेल्या पासत जेजू आमच्या भितर एक भावार्थ वाडयताय जेजू दिसपटे जिवितान त्या भावार्था वरवीं आमी तुजेशी कितें मागता तें आमकां ऑलरेडी फावो जाला म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता आयज पासून जेजू आमी जें कितें फ्री आसा जें कितें तुवें सांगलां आमच्या फाटल्यान येतलें सोदात पयलीं सुर्गीचेर आयज होय जेजू आयज पासून हांव खरेंच हें देवाचें उतर आनी तेचें निथिवणपण सोदता आनी हांव म्हाका कळोन येयलां कितें म्हाका जाय तें इतलीं वर्सां हांव मागतालें पूण म्हाका मेळोंक ना पूण तुवें सांगलां तुज्या उतरानूच आसा सोदत पयलीं सुर्गीचें आनी एवरीथींग जें कितें तुवें एवरीथींग तेच्या फाटल्यान आतां आयज जेजू खरेंच हांव सोत मानता हें करता तुका भासायता की तुजो ताळो आयकतली आनी तुज्या उतरा प्रमाणें हांव जियेतली तूं कितें सांगता तें आनी जेजू तुका आर्गां दिता हें व्हडलें देणें तुवें म्हाका दिलेलें पासत तुजें उतर आयकपाक आमकां सगळ्यांक टायम दिलाय जेजू हें उतर आयकून आनी खरेंच तूं म्हणटाय आमकां एकूच काम दिलाय तुजें उतर परगोडपाचें हे शिक्को मारलेलो आसा जेजू आनी आमकां आमच्या सांगाताक एक पवित्र आत्मो एक हेल्पर दिलेलो आसा आमी एकसुरी ना खंयसरी वचोंक आमी प्रीच करूंक कित्याक पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो जेन्ना आमी उबी रावतलीं देवाचें उतर परगोटूंक तेन्नाच पवित्र आत्मो आमच्या तोंडाचेर उतरां दितलो त्या पासत जेजू एक खात्री आमकां मेवलेली आसा तुज्या उतरान की तूं सगळें काम करता आमचें आमी फक्त तुज्या उतराक कान दिवपाक जाय आमी पळयलां एग्जाम्पलान तूं भुरग्यांक कोण हात ना पांय ना कोण जाणटो कोण भुरगे अशें कांय पळयना तूं फक्त एक कूड पळयता एक ताळो एक आवाज तेजेसून उलोवपाक त्या पासत जेजू आमी हांगा आसा खरेंच आमी हांगा आसा तुजो वावर जो तुवें आमचेर सोंपयलेलो आसा तो फुडें व्हरपाक आनी तूं आमचे संगतीक आसतलो तुवें सांगलां युगाच्या काळा पर्यंत संवसार सोंपो पर्यंत आपूण तुमच्या वांगडा आसतलो खंय वेता थंय आनी जेन्ना आमी वेता थंय तूंच मिलाग्री करताय जेजू तूंच देवाच्या उतरा वरवीं मिलाग्री करता म्हणून जेजू आमचें कितेंच बरें न्हू आमची कितेंच ओडविकाय न्हू आयज पासून आमी आमची बडाई मारताले आमी आमकांच बूश करताले पूण तुजें उतर म्हणटा आमचें प्रमाणीकपण आमच्यो ह्यो बऱ्यो कण्यो एका बांदचिऱ्या परी त्या पासत जेजू आमी फक्त साल्वार जाल्यार आमच्या हे बऱ्या कण्यांक लागून न्हू आमी कितें प्रमाणीकपण केलां म्हणून न्हू पूण आमी तुवें जें करून दवरलां तेजेर आमी भावार्थ दवरता तेका लागून आमी साल्वार जाल्या त्या पासत तुज्या जिव्या उतरा पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता आनी आमी जाणा तुवें आमची सगळ्यांची मागणी आयकल्ल्या आनी त्या पासत आमी तुजें दिनवासता तुका आनी वखाणटा हे मागणी हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन.